बापाचे पुत्राचे आणि संताचे आमेन. आर्गाम बापा, आर्गाम दोन्या देवा, आर्गाम पवित्र आत्म्यांक आयज तुवें आमकां विंचून काडल्या तुज्या सांगाती येवपाक आणि तुज्या जेवणाक तुवें आमकां आपयलां. अकॉर्डिंग टू द Proverbs 4:20 अशें म्हणटा, म्हज्या पुता हांव तुका कितें सांगता ताचेर चीन दी, सुत्रायेन म्हजें उतर आयक, तांकां तुजे नोदरे भायर दवरिनाकाय, काळजान तुज्या बांदून दवर. आमी केन्ना हें उतर देवाचें उतर बांदून दवरता जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता. आनी आमी भुरगीं कशीं जाता, पूण तो ताका मानून घेतल्यान ताचेर भावार दवरतल्यान आमी देवाची भुरगीं जाता. आर्गां दोनया देवा, आमकां तुवें आयज आमी तुजी भुरगीं वेंचून काडल्याय, तुजें उतर आयकूंक आमकां आमचो भाव ताचें उतर दितलो. तें आमच्या काळजान रिगोन आनी तें उतर आमच्या काळजान रिकलें म्हणटूच आमी तें दुसऱ्यांक शेअर करपाक, दुसऱ्या बाबतींत वांटोंक आमी आयज कितें आयकलां, देवान भावान आमकां कसलें उतर दिलां. जेजू, हें आमकां तूं गोठाय दी, तुज्या पावर दी, आमकां तूं स्ट्रेंथ दी, आमी तुजें उतर रिगूंक आमच्या काळजान. जेजू क्रिस्ताच्या परगट करून मागता. आमेन. 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 देव बरें करूं मरिया. बेस्ट मागणें केलें. आर्गान जेजूक. बाये आविला. सिस्टर तोका मुड्या सुसेगाद मुड. सिस्टर. स्टार्ट करचें सिस्टर. कर. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुता जेजूच्या नांवान तुवें आमकां अधिकार दिलाय. तेच अधिकारान आमी बांदूं घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाऱ्यांत, उज्यांत, उदकांत, जमनींत, जमनी पोंदाक आनी सगळे दोतोरे. तूं आमचो रोचणार आनी आमचो दोनी, आनी सगळे तुजे रोचने पासत आमी तुका आर्गां आनी मोहिमा दिता. मोगाला बापा, तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी सैतानाचे येवजणेक आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येता त्या ताज्या नोश्त्या शक्तीक आमी बांदूं घालता आनी ताजो द्वेस करता. जेजूचें पवित्र रगत जें कुसार आमचे पासत बरोil'lem तें अमोलीत रगत आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तूं राखताय. त्या तुज्या मोगा पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या फासांतली आमकां तुवें वाटायल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. हें मागणें आमी कोत्ता जेजू तुज्या पुताचे नांवी. आमेन. 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 प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आता कोणागे टेस्टिमनी हाई? प्रेज हो गो सांग बाबा. प्रेज गॉड. आमचो एक आमी ग्रुप फॉर्म केलो आमच्या पॅरिश प्रिशन कोविड जाल्या तेन्ना, सो वी कॅन कोणाक प्रेयर रिक्वेस्ट ते घालपाक. तशें एक लास्ट विकान एके बायलेन धाडले प्रेयर रिक्वेस्ट ताचे 1.5 month 1.5 year 1.5 year त्याचे भुरगे आहा आनी तेका डायरिया वॉमिटींग बा जाताले. मागीर तेणें प्रेयर रिक्वेस्ट घातलेले ग्रुपान. मागीर एक वीक जाले उपरांत तरी पूण ते म्हणटा प्लीज कंटिन्यू प्रे फॉर माय डॉटर. तेन्ना म्हाका येयलें म्हणलें म्हाका होली स्पिरीट इन्स्पायर्ड केलें तूं फोन कर आनी प्रे कर. प्रेज गॉड. मागीर हांवें तांकां ते ग्रुपान सांगलें तिचो नंबर आहा जाल्यार म्हाका दी एंड इफ शी इज अ बिलीवर तेका जॉन 6:56 वर्ड दी
आनी तेका सांग प्रे कर नाजाल्यार म्हाका नंबर दी तेणे म्हाका तेका वर्ड धाडले आनी इकडे म्हाका नंबर धाडले तर हांवें तिका कॉल केलें आनी ते म्हाका विचारता वॉट शूड आय कॉल यू ऐसे म्हाका कितेंय म्हण नो प्रॉब्लम आंटी म्हण मारिया म्हण कितेंय म्हण नो प्रॉब्लम ते म्हाका म्हणटा वॉट इज युअर एज I said, why you, what age got to do? I said, I'm giving you the word of God. Word, years, no, I should call you something. I said, oh, auntie, okay, no problem. मागीर हांवें तेका हे वर्ड दिल्या उपरांत तेणें सांगलें ते म्हणटा आंटी म्हाका वर्ड धाडलेलें ते हांवें म्हटलें तुवें तो विश्वासान म्हटलें तें देव तुजें रियली हार्ट 100% मागणें आयकतलो मागीर हांवें तेका मागीर ते म्हणटा म्हाका लिटल बेटर शी इज फीलिंग आय सेड डोंट से लिटल म्हणा काय आमी बिलीव करता फिनिश वर्क ऑफ द लॉर्ड जीसस सेड इट इज फिनिश आनी ते लिटल कशें येता आय सेड तुवें फुली बिलीव करूंक जाय तुजें चेडूं बरें जालें म्हणून वय आनी वय म्हणा लागलें शी इज बेटर बरें जालें तर मागीर हांवें ते वर्ड तेका समजायले उपरांत वॉट इज फिनिश वर्क तेका समजायले उपरांत तेणें म्हटलें हांवें ऑलरेडी उदक दिलां तेका बॉटलान घातला आनी ब्लेस केला आनी दिला आनी मागीर वी वेंट इन टाउन नेक्स्ट डे ते आमकां फोन करता आनी ग्रुपान घालता शी इज बेटर आनी मागीर म्हाका फोन करता आनी मारिया आंटी तें जालें म्हाजें चेडूं बरें जालें देवा कारगा तर म्हाका ब्रदर विन्सेंटाचो उगडास केलो ते आमी प्रे घाल्ले येस येस म्हणटा न्हू तेणें म्हटलें कितें तुका नंबर मेवता कॉल देम आनी प्रे कर होय ते भाशेन म्हाका तो आवाज जालो कॉल देम एंड प्रे म्हणून त्या पासून हांवें तुका प्रे केलें आतां ते म्हाका म्हणटा आंटी परतून मेसेज धाडल्या शी इज कंप्लीटली हील जालें बाय द वूंड ऑफ जीसस थँक यू जीसस आर्गां दोनिया देवाक आनी आर्गां ब्रदर जॉन विन्सेंटाक ऑल्सो म्हाका हे भाशेन ताणें शिकोवन दिली देखून प्रेज गॉड आणि तू ती शिकवण घेऊन तू आता तोंड कशें ओळखी दोन्ना तुगेले बाय मारिया हांवें तुका कित्याक शिकवण दिल्ली जाणय तू जेन्ना कॉल करतली तू आंटी जातली म्हणून पळय तू आतां उबी बसली जाल्यार तू केन्नाच आंटी जायना तुका कोणूच सांगलो की तू खरेंच देवाचें उतर शिकयता म्हणून पळय तुवें फोन उखल्लोय आतां तुका टायटलूय मेळलें आंटीचें टायटल मेळ्ळें पळय Auntie in the word of God. Auntie in the word of God. Auntie in the word of the Lord. Wonderful. Praise God. Beautiful. Beautiful. Sister Maria, you are really a disciple of the Lord Jesus Christ. Praise God. Amen. Amen. Yes. Praise God. Praise God. तेणें सांगला न्हू if you keep my continue in my word you are truly my disciple. Amen. 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 God's beloved child. Amen. Amen. Beautiful. Amen. Beautiful. Beautiful. Okay, who is next? Maria फाटले आनी कोण आहा? खूप आसा. ओय खूप आसा. सुकूर हा. Sukur. Brother Sukur. Oh, Sukur. Praise Jesus. Brother Sukur. He is the popular man in the Hello, group. brother. Sister, water raha magir gotna water on the way. Okay, praise God, praise God. Okay, anyone else? Okay, brother, okay. Anyone else? Ani konangi ha testimony? Praise Jesus. Hello. Jezuk karga. Praise God. Okay, तुम उगडास करे जेजून कित केलते ओके तुमका के सुमान बोर जेजून किती सांगिला किती तुमची पासत केला तुम उगडास करे ती तू म्हणले आम्ही रिकॅप करूया ओके जोनीना ओके सांग स्कॉलास्टिका सिस्टर आता 3 दिवस जाले ब्रदर जॉन्सन येयलो ओके तो हांव आसोलनासान म्हाका मागीर सान कलंगूट म्हाका लागीं पडटा म्हणून हांव कलंगूट वचपाक थर्सडे रेडी जालें
सो थर्सडे रेडी जाले म्हणटोच म्हाका असले लूज मोशन आनी इतले पोटान दूख आनी सारखे म्हाका इतले प्रॉब्लेम जाले सिस्टर. सो हांव तरी आसतना हांव म्हणलें हो म्हाका सैतान स्वतांक सोदता हांव वयता म्हणून प्रेयराक. तरी हांव प्रे बा केलें आनी तोहेंच भायर सरोन हांव गेलें आसोलनासान कलंगूट. तर कलंगूट गेलें मागीर हांव वचोनूच बेडार पडलें आनी मागीर म्हाका पोत्तून लूज मोशन जोर तोकलीची फोडाफोड. मागीर एक दीस म्हाका वचोंक मेळोंक ना फर्स्ट डे. तोहे रावलें मागीर हांव प्रे बी केलें आनी दुसरे दिसा हांव म्हटलें ना हांव वयतलेंच हांव रावचें ना. कोहेंय जावं सैतानाक म्हजेर अधिकार ना कसलोच. हांव जेजूचें भुरगें हांव जेजूचें टेंपल. आनी हांव गेलें दुसरे दिसा अटेंड केलें आनी थिंगासोर म्हजो हात घोट जालो रायट हँड. इतलो दुखोंक लागलो प्रेज करूंक म्हाका हात वयर उखलोना जालो. म्हाजो इतलो शोल्डर सारको इतलो घोट जालो. हांव म्हणटा हें आनी कितें जालें. तरी हांव कांय करूंक ना. तो हांवें म्हाका ड्रेस काडूंक जायना जालें म्हाका न्हांवंक जायना जालें. तरी हांव प्रे केलें न्हाताना जेजूचें ब्लड घातलें. दिस इज द बॉडी ब्लड ऑफ जीजस. आय एम कंप्लिटली हांव तें सोगलें जेजूचें स्क्रिप्चर म्हणटोच रावलें. तरी हांव दुसरे दिसा तोहेंच गेलें संडे हे रावचें ना म्हणून. मागीर हांव ब्रदर हेमनान म्हाका प्रे केलें आनी मागीर मातशें हात हें जालो. मागीर हांव काल मागीर घरा येयलें संडे घरा आसोलना येयलें आनी आतां मंडे मागीर एक ऑइंटमेंट लायलो गरम उदक दवरलें आनी काल मंडे पळय हांव बरें जालां आनी आतां हांव सारकें बरें जालां. Praise God. Praise God. Praise God. God, thank you. कोत्ता yes thank you Jesus. Wow. जेजूक कारका. हांव जेजूक आर्गां दितां. कसले दोतोर नासतना ओ कांय दोतोरागेर वचोनासतना कितेंच येनासतना आनी देवान म्हाका सारकें कंप्लीट बरें केलें म्हणून हांव जेजूक आर्गां दितां. दोतोरागेर वचता नासतना हांव बरें जालें म्हणून हांव जेजूक आर्गां दितां. Praise Jesus. Thank you. सिस्टर तू हेचेर हांव एक म्हजी टेस्टिमनी सांगता म्हज्या घोवाची. आमी मे बी 7 years उदीक जालीं. आमी फर्स्ट टायम रिट्रीकाक गेल्लीं आनी ड्युरींग दिवाली वेकेशन आनी म्हज्या चेडवान म्हणलें का 4 days ऑफ आसतना चल वील गो मम्मी. आमी गेले थिंगा वचना फुडें एकूच सेशन मम्मी म्हज्या घोवान अटेंड केलें. ताका 20 टायम मोशन 20 टायम. आनी फर्स्ट टायम आमी आमचे मेडिसीन व्हरोंक ना नायतर आमी पासबुक चॅकबुक कांय करोंक ना. गेली आमी आनी हांवें म्हणलें जेजू ऑल द फ्रॉम अहमदाबाद वी आर कम टू हियर युअर वर्ड ऑफ गॉड आनी फर्स्ट टायम दॅट टू फर्स्ट टायम वेर इज माय हजबंड फेथ इनक्रीज हिज फेथ. आनी हांव ताका सोदता सगळ्या बाथरुमांनी. हांव नको हूंय आहा तो ना तो हुंयचो न्हिदला तो खबर ना आनी सगळ्याक सोदता बाथरुमांत सगळें नाच. मागीर एज आय भितर सरतना न्हू म्हाका दिसती पडलो ही वॉज लायींग डावन. मागीर फादरीन म्हणलें हूम आर यू सर्चिंग आय सेड फॉर माय हजबंड. हियर ही इज म्हणलें म्हाका. आनी त्या उपरांत तो उठलो न्हू आनी ओन्ली 1 day ही कूड नॉट रिमेनिंग 3 days आनी अटेंड केलें आनी विथआउट मेडिसीन एवरीथींग. आनी मागीर डिस्पेन्सरीन वचोन सिस्टरी लागीं सांगलें. तेणें म्हणलें वेन यू कम न्हू यू आर प्युरिफायींग. It happens like this. But after that we came home, no medicine, no other medicine, nothing. By the grace of God. Praise Jesus. आर्गां जेजूक पळय इतली बायल तूं इतली मोगाची बायल की तूं आपल्या गोरकाराक सोदूंक येताली. म्हाका दिसता तूं सोदूंक येतलो कितले पाटी गेला तूं 20 पाटी तुवें मेजली. तेणें सांगलां म्हाका 20 टायम. तूं आतां 10 पाटी गेला जाल्यार आतां 11 पाटी गेला. खिचो हा तूं आतां. तूं मोगान तुज्या गोरकाराच्या की तूं ताका खी हा बाथरूमान हा भायर गेला. This is the love of the wife. You must understand, sister, this is the love of a wife that she even count the details of the number he went to bathroom. Itlo mog konan asta.
Praise ब्रदर त्याने सांगलं म्हाका ते आपण 20 टाइम गेला आपण म्हणून तर पळय तुका देवान राखलो न्हू आता 20 टाइम म्हणजे डिहायड्रेट जावपाक जाय तुका तूं कांय सांगना. Praise God. Praise God. Jezuk Awesome. Arkan Jezuk. Praise Jesus. Now I think this Sister Jessie, maybe first time operating the Zoom. Sister Jessie. Sister Jessie, तुगे कितें हा उलोवपा? Maybe she doesn't know she raised her hand. Praise God. Sister Jessie. Praise Jesus. Okay, ani kon ha? Thank you, Sister Maria. Dev bare karu. काय तू काय सिस्टर तू काय देव बरें करू. Tu samko soldad, very powerful. Praise Jesus. Hallelujah. That Satan runs away from you. Praise Jesus. Mighty anointed child of God. Praise God. Amen. 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 Praise God. Praise God. Okay, Baba, Jonina. Sister. Praise Jesus, sister. एक मिनिट Okay. हा. Okay. Ek minute. Okay, ek minute done. Jonina, ek minute. Yeah. He wants to give the testimony. Yes. आर्गा दोन्ही देवाक सुखदाक वेगळ्या पावयलोय. Praise God. पाव ना वाटेक हा बायल एक म्हणल्यार तूं चलोय म्हणला कित्याक ही माझी टेस्टिमनी सारकी बरी सारकी म्हणजे देवान सारखे राखलो म्हाका तेका लागून. Praise God. Amen. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Praise आणि the Lord. मिलाग्र म्हणटा ती पयले सुवातेर माझी हांव जितो आयज ती व्हडली मिलाग देवान जितो दवरला म्हाका. आनीक आयकोंक येता न्हू सगल्यांक. Wait. Clear. सो आमी पळय देवाचे उतर दिवपाक तुमी वळखताले लोक ब्रदर सी मिरांदा म्हण तो न्यू क्रिएशन हावसान येतालो आनी तेजे बारी हांव गेल्लो वोट दिवपाक कोणाक आमी वोट दिवपाक गेलेले दोगोय. आनीक कितें जालें घर सोदता मागीर म्हणटा मेवले आनीक तेजे घर मातशें भितर तें आनी तो कोण बरो व्हडलो कोण नेतुल्लो मिस्टर हें आहलो मनीस तेजी सुणी आहली जायती पोसलेली सुणी 2-3 सुणी आहली. आणि ते 2-3 सुणी म्हणल्यार ते पयले आमी गेले भितर गेले तेशी उलयले आनी मागीर कितें जालें ब्रादरीन स्टार्ट मारली म्हाका तेन्ना तेज्यात पयले हांवें एक ब्रादराक हिंगासर ब्रादर विन्सड एका म्हणजे आमचे मेंबर लॉनान हेका हाडलेलो म्हणजे एका रिट्रीटाक हाडलेलो हो देरेबेन उठून नान जालो गेलो. सो तेजी म्हाका कांय खबर नासली. सो त्या वक्तार तेणें फोन केलो हांव तेशी उलयतालो उबो रावलो आनी हांव उलयता आनी ब्रादर थिंगा तेशी उलयतालो. तेणें ताप करून स्टार्ट मारली आनीक स्टार्ट मारता फुडें म्हणजे येवपाक आमी परतून येवपाक आनी हांव थिंगा उबो आसलो. सो ते सुणे येयले ताप करून तेज्या पांयाक तेणें घास मारलो ब्रादरीच्या. आनीक ते कितें जालें तो कॅसेट दितालो तेका ती एक तेणें कॅसेट काडलेली 7 सीट्स म्हणून एक कॅसेट काडलेली सिमिरांदान. सो ती कॅसेट तो तेका दितालो तो दिता आसतना तेका सुण्याक कितें दिसलें मिस्ता तेका मारता कितें जालें खबर ना. सो तेणें घास मारलो तेका तो तापकन स्कूटर पडली हाला आनी हें जालें. हांव देवाक आर्गां येता कित्याक हे म्हाजेर येताले तेव्हा पळय तेणें घेतलें आपल्याचेर म्हणजे कोणी हांव हें जायता आसलो कित्याक हांव वचपाचो आहा 14 तारखेर वयता बोटीर. सो देव म्हाका राखता आनी देवान तेकाय राखलो आनी आमी एकूच उरले थिंगा तेन्ना मारला तेन्ना थँक्यू जीजस आनी कांय ना आनी उतरां कांयच उलोवंक ना तुमकां सांगता म्हणल्यार थँक्यू जीजस आमी सारके प्रेज एंड वर्शीप करूंक लागले. मागीर ताणें कोणाक फोन मारलो मागीर खूंय वचपाचें घुस्पता न्हू त्या वक्तार. सो तेन्ना मागीर आमकां शितोवणी म्हणजे तेजें कोण आमी व्हडल्या हॉस्पिटलान येयले तेका सगळें मेडिसीन जालें तो आतां बरो आहा. सो हांव सांगूंक सोदता एकूच म्हणजे देवान म्हाजेर ते जेजून आमचे पासो देवान खुर्सार आमचे काडले सगळे. सो तेच भाशेन हांव सांगूंक सोदता ब्रादरीन म्हणजे म्हाका घोडे घास मारीत आसलो ते सुणेन तेका घास मारले ते सुणेन. सो म्हाका घोडे आडको जातली आसली न्ही वचपाची. सो देंवचार पळय सगळ्याक भोंवता पूण आमी केन्नाच चिंतूंक ना म्हणजे आमी केन्नाच अशें हें करूंक फावना म्हणजे तें हें जालां म्हणटकूच हें म्हाका कित्याक आमी बऱ्या कामाक येयले ना देवाक आर्गां दिवपाक खंयच्याय वेळार बऱ्याय वेळार वायटूय वेळार देवाक आर्गां दिवपाक आमकां चड गरज. प्रेज जीजस.
कोणागेर वयता तेका लागून दिवंक हे कोन्ना आहलो तेका लागून पूण ही म्हाका टेस्टमेंट दिवंक जाय आहली आनी ती म्हज्या जिवितान सदांच म्हणटा आनी सदांच हांव सांगता तुमकां जिवितान म्हज्या 5 मिनटां म्हणजे मिनटाचे मिनटे देव मिलाग्री करीत आहा. आयज म्हाका जाय त्या तेड्यांनी बोल्ला देवान आनीक एक काळीज दिला तुमच्या आदारान आयज हांव चलता म्हणजे देवाचे आनीक चड उपकार म्हणटा ते पयत आत्म्याचे कित्याक पयत आत्मा म्हाका सुचयता सगळे खूंय वचोंक कितें करूंक सगळे जेन्ना आमी पयत आत्म्या कडेन हांव पयलो मागनाहलो हांव म्हाका देवा म्हाका हें जाय तें मागतालो पूण म्हाका सोजमळी नाहली उतराची. जेन्ना म्हाका ब्रदर विन्संटान सांगलें तुजें कित्याक हांव पयलीं सदांच घेवन बसतालो म्हणजे पयलींचे लायफ म्हणजे म्हाजे पयलीं हांव खंय जालां तो हें अरे तो मागलो तुजें खुर्सार सगळें जेजून सोडयलां आनी हांव नको आहलो हें उतर हांव नको आहलो बाबण्यान. सो तेजी म्हाका सोजमळी मेवली म्हणटकच आयज हांव पयलीं देवाक आर्गां दिता इवन दुसरी टेस्टमनी म्हणटा ती बाबण्यानी रातचो पयर म्हणजे अशें एक एक वाटी येता म्हाका तकली उसळ्या अशें थंडेन दिसता म्हणजे सो देंवचार येता पसून पूण हांव तेन्नाच देवाक आर्गां दिता उठ्ठा रातची पत्नी म्हणून मागीर जें पडटा सारकी. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. Praise God. Thank you, sister. Thank you, Jesus. Brother Thank you. Sukor, तू सारको live wire. तू सारको live wire. तुका हात लायल्यार रोखडो शॉक येता. देवाचे कित्याक जितलो हांव देवाक घोट रावता तितलें म्हाका म्हाजी कामां सगळीं जाता आनी बरी जावपाची कसलीच गरज ना कित्याक म्हाका एक देवाचे न्हू जायते देण्यांनी भरला. हांव सदांच म्हणटा म्हाका जायते देण्यांनी भरला. आयज कित्याक हांवें चिंतूंक ना म्हाज्या एक फ्लॅटान रावत म्हूण कित्याक पियेतालो ते भाशेन हांवें केन्नाच चिंतूंक ना गड्या हांव भाड्यान रावत आहलो. म्हाका 2 जाण भुरगीं काल बायेचो बड्डे जाला आनी हें सगळें हांव करचो नाहलो. आयज बायलेच्या हांगासर कोणागेर वयता सो हें न्हू आयज पळोवचो नाहलो कित्याक म्हाजो देव बरो आहा देखून हें मातशें आयज सगळें आहा देवाक आर्गां दिनवास. थँक्यू. आनी तुका देवान दिल तें तूं खूंय जाल्यार पयस बुगले वचून तेंचून दुसऱ्या दिता. वय आतां बोटीर तुका खूब मेवतलें नुस्तें तेंकां आट्टूच राव. Fish out. घेतलाय व्हायट बुकलेट घेतल्या मागीर हांवूय शिकता म्हाकाय शिकोंक जाय कित्याक हांवें पयलीं मायशी आहल्या पण सदांच म्हणटा जर मायशी आहा जाल्यार दुसऱ्याक दिवंक जातलें सो मायशी ना जाल्यार कशें दिवंक जाता. ब्रदर विन्संटाचो हांव चड उपकारी आनी देवानूच म्हाका तेशी टच केला. हांव तेका व्हडलो हे कहो म्हण सांगू ना तुमकां पूण तेजे उतरांनी न्हू ते शिकयता त्यो जेन्ना तो एक बायलेक तिका पुनाची एक बायलेक दितालो ऑपरेशन करतालो म्हणटालो तेणे पेंडेज मारली आनी तेका सांगतालो तो तूं उठ म्हूण जेजूच्या नांवान तर जरी तूं उठूना जाल्यार रावचें ना म्हूण म्हणजे दॅट इज द पावर तो म्हणजे दॅट्स अ फेथ. त्या भावार्थान आमी चलोंक जाय देवाचेर. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Okay, ani koण आहा? Very good. Praise Jesus, brother. Thank you, Jesus. All right, Jonina. Yes, sister. बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आम्ही गेल्या त्या बुधवाराक 3 भाशेच्यो ताळण्यो ब्रदर विन्सेंटान आमकां पवित्र आत्म्यांतल्यान शिकोवन दिलेली ताची आमी रिकॅप करता. जेजू कितल्यो ताळण्यो आयल्यो त्यो कसल्यो? देवचरान जेजूक म्हणलें फातोर ते आसात ताचे उंडे कर आणि फूक मार. दुसरी ताळणी वयर रावन उडकी मार आणि 8 बोडवे तुका गोड दोत्तले तुका कांयच मार लागचो ना. तिसरी म्हणल्यार देवचार ताका सगळो संवसार दाखयता. हो सगळो संवसार म्हज्या ताब्यान आहा तो हांव तुका दिवपाक तयार आसा. फकत म्हाका नमस्कार कर. देवाक म्हणटा म्हाका नमस्कार कर आनी हांव तुका हें सगळें दितलो. रोचना कोणें तर देवान पूण आतां जे देवान रोचला देवचारान आपल्या ताब्यान कित्याक आदावान तें पातक केलें
ताणें देवाचें आयकोंक ना, फकत संवसाराच्यो ताळण्यो आयकल्यो आनी ती podvi ताणें देवचाराच्या हातान घातली आनी आतां देवचाराचो गुलाम जालो. आनी आतां देवाचो पूत ह्या संवसारान येता आनी म्हणटा, तूं म्हाका नमस्कार कर, हांव तुका ओय संवसार तुज्या हातान दिता. तुमी संतोश की जेजूक ही ताळणी येवची ना, तो मनीस आसलो न्हय, पूण आयज आमकां कितलो लोक म्हणटा, हांव तुका हें दिता, सर्वीस दिता, तुमी म्हजें हें काम कर, हें म्हज्या गडबडाचें काम कर, कोणाक पयशे दिता, भाटां दिता. कितले फावटी ताणें येनात आमकां ताळण्यो. कामाचेर जाग्यार पासून आमचे साहेब सांगतात आमकां हाचेर सायन मार, व तेन्ना आमचेर त्यो ताळण्यो येनात. जेन्ना आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी देवाचीं भुरगीं, आमी भावार्थी, आमी समजता देवचार आमचे सोडशिल्लो पयस गेला, फकत जेजूच्या मोगान आहा. खरें म्हणल्यार जेन्ना आमी जेजूची लागीं येता, आमच्यो ताळण्यो वाडत वेतात. जितली आमी देवाची लागीं वेता, तितले आमी म्हणटा हो लॉस नासलोलो, हो दुस्मान आमचेशी येयत रावता, आमच्यो ताळण्यो घेवन आसात त्यो. जेन्ना जेजूक त्यो ताळण्यो आयल्यो, तसल्योच ताळण्यो आमकांय येतात. आमी ह्या विशोवा वयर आमी उपाय करुया. ब्रदरान हो स्क्रिप्चर घेतलोलो 1 John 2:15-17. संवसाराचो आनी संवसारांतल्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग करतात ती मनशां सवें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच, कुडीची मर्यादी भायली फोंडावणी, दोळ्याची लोभी आशा आनी ग्रेस्कायेची बोडाय. हें सोगलें बापाचें सून न्हय, पूण संवसारांतल्यान उपजता. तो संवसार आनी ताच्यो वोडावण्यो 2 दिसां भितर नाच जातात, पूण जी कोण देवाची खोशी पाळटात ती सासणाक तोखतात. हाचो अर्थ कितें काय? जो लोक संवसाराचो मोग करतात आनी ज्यो वस्तू संवसार दिता ताचे मोदें देवाचो मोग ना. जंय संवसाराचो मोग करतात ताचे सवें बापाचो मोग ना. ती देवाचो मोग करिनात. तेच भाशेन जंय लोक देवाचो मोग करतात तांकां संवसाराचो आनी संवसाराच्यो वस्तूंचो मोग ना. संवसाराचो मोग आनी देवाचो मोग ह्या केन्नाच येवच्यो नात. संवसाराचो मोग आनी देवाचो मोग केन्नाच एक सारको येवंक जायना. देखून जो लोक संवसाराचो मोग करतात तांच्यान देवाचो मोग करूंक जायना. आनी इतले फावटी आमकां ही समजणी मेळूंक ना, म्हणून आमी कितें करता काय? आमी देवाचें उतर आयकता, आमी इगोर्जेक वेता, आमी खूब देवास्पण करता, आमी आयतारांचे मीस आयकता आनी हेर सगळीं ऑब्लिगेशन्स आमी करता. तेज करता, मिसाक वेता, सकाळचे मागणे केल्या उपरांत आनी आमी समजता ओय देव आहा म्हणून. आमी देवाचें उतर आयकता, आमच्या मागणे जाल्या उपरांत देवाच्या उतराची समजणी मेवल्या उपरांत आतां आमी कितें करता? आतां आमचो मोग खंयसर वेता? आतां आमची चोत्राय खंयसर वेता?
जेजूचेर वयता ओ ह्या संवसाराच्या वस्तूंचेर वेता. आता तुम्ही म्हणटल्यात ब्रदर आयजकाल आमी फकत जेवपाचे, काम करपाचे, गाडयो चलोवपाचे, प्रायेर वचपाचे, हे सगळें बंद करुया आणि आमी फकत देवाच्याच उतर सगळ्यां कडेन करुया. थोडे आमचे प्रिचर आसात ते सकाळी तावन ते सांज पर्यंत प्रिचींग करीत असतात. आता आमी ताचे भाशेन करुया. आमी सर्वीस सोडुया. देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा आयकात. देवाचें उतर आमकां सांगता की आमी सगळें सोडूंक जाय, संवसार सोडूंक जाय आता आनी फकत पवित्र पुस्तक घेवंक जाय. सगळे कडेन वचूंक देवाच्या उतराची समजणी जाय. गाडयेक आमी पेट्रोल घालता आनी आमी वचूंक जाय आनी आमी म्हणटा आमकां देवाचें उतर तुमकां कसली समजणी मेवली. ह्या वेळार जेन्ना हांवें म्हणलें जो कोण संवसाराचो मोग करता ताका केन्नाच देवाचो मोग आसचो ना आनी जो कोण देवाचो मोग करता ताका संवसाराचो मोग करूंक जावचो ना. म्हणटोच ह्या उतराची समजणी म्हणजे कितें? जे तुजे लागीं आसा ताचेर तुमी खुशाल आसात. ब्रदरान हिब्रू 13 5 वड आमकां दिल्ली. हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचो ना. तुमच्या जिवितांत गिरेस्तकायेची आशा दवरूं नाकात आनी तुमचे कडेन आसा तितल्यानूच दादोशी जायात. कित्याक खूब देवान अशें सांगलां, हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचोय ना. तो देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा? आमच्या जिवितांत गिरेस्तकायेची आशा दवरूं नाकात. खरी गिरेस्तकायेची आमकां खंयसर मेवता? आमकां मेवता आमकां देवाच्याच उतरांत. खरी गिरेस्तकाय म्हणटा म्हणटोच आमी देवाक आर्गां दिवंक गरजेचें. आमी झुजेची खबर करुया. जेजूच्या झुजेचे भावांनी झुजेक इजिप्ताक विकलोलो आनी जेन्ना तो बाजारांत आसलो तो गुलाम आसलो. ताका उबो केलो. ताका फ्रीडम नासलें. देवाचें उतर कितें म्हणटा? झुजे एकदम गिरेस्त मनीस आसलो. ताचे कडेन पयशे आसले. ताचे आंगार कपडे आसले. देवाचें उतर म्हणटा झुजे एकदम गिरेस्त मनीस आसलो कित्याक ताचो संबंद देवा कडेन घट्ट आसलो. जो मनीस ह्या संवसाराच्या गिरेस्तकायेन एकटोन रावता तो म्हणटा म्हाका हें जाय, तें जाय, गाडयो जाय, बाटां जाय. जेन्ना म्हाका आशा आसा ह्या संवसाराची त्या मनशाक देवाच्या उतरार आयकोपाची उर्बा आसचीच ना. तो येतलो देवाचें उतर आयकोपाक. आतां आमचो संबंद देवा कडेन घट्ट आसपाक जाय आनी तेन्नाच देव आमकां कितेंच उणें कोत्चो ना. जे आमचे कडेन आसा ताका आमी आर्गां दिता तेन्ना आमची चोत्राय ह्या संवसाराचेर वयची ना. आमची चोत्राय फकत जेजूचेर ताच्या उतराचेर वयतली. आमी जें उतर सांगता आनी तें उतर आमी आयकता पवित्र आत्म्या उदेशी तें आमी पाळूंक सोदता. आमी करूंक सोदता तें उतर. जेन्ना आमी तें उतर करता देव आमकां केन्नाच फाट कोत्चो ना. पूण जेन्ना आमी देवाक सोडटा आनी फकत संवसाराचो मोग करता, संवसाराचे फाटल्यान धांवता तेन्ना कितें घडटा काय जें आमकां देवा कडच्यान घडूंक जाय आसलें
ते आमचे कडसून पयस वेता. ब्रदरान वन स्क्रिप्चर जॉन 2:15 घेतलेलो. जेन्ना आमी हें उतर संवसार म्हणटा, संवसार म्हणल्यार हें कितें, हाचो अर्थ कितें, आमच्या संवसारान देवान कितल्यो बऱ्यो वस्तू दिवंक नात, ताणें कितल्यो बऱ्यो दर्या केलो, बरीं झाडां फळां रोयली मेड केल्यात. देवान कितलें बरें रचून दोंगर आसात, शेतां भाटां आसात, इतलें देवान बरें केलां. तें बरें न्हय तें? कितली बरें क्रिएशन देवान आपल्या उतरांतल्यान तें करून मनशाक दिलां. देव म्हणना फकत पवित्र पुस्तक घेवन बसतात म्हूण, पूण आतां देवाचें उतर परगट कर. देव तशेंच म्हणना. हें आमचें चुकीचें जातलें, कित्याक देवान जें घडलां तें आमचें पासत. हो संवसार जो घडला तो आमचे पासत घडला. म्हणटच जे देवान रचलां ते आमी सदांच ताचो मोग करूंक जाय. देवान जें केलां ताचेर आमी धादोशी आसूंक जाय. पूण देव कितें म्हणूंक सोदता, आमी ह्यो 3 वस्तू ज्यो आमी आयकल्या, लुकाचो 4 वेसोर ताणें जेजूक 3 ताळण्यो आयल्यो देखून आमकां ह्या 16व्या वळीन हें आमकां तो शिकोवंक मेळूंक जाय. कित्याक ज्यो जेजून ह्यो 3 ताळण्यो आयल्यो त्यो मनशाक येतल्योच. ह्या 16व्या वळीन नियाळ करून आमी म्हणटा, आमी बरे बरे फोन घेता, टेलिव्हिजन पळयता, व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो, व्हडलीं घरां, ह्यो वस्तू आमी जावंक आशा ह्या संवसाराच्यो. कित्याक कुडीची मर्यादी म्हणजे कितें, भायले वोंडावण्यो, आमी दोळ्यांची लोभी आशा आनी जिविताची बळाय, म्हणटच ह्यो कितल्यो वस्तू जातात. आमच्या जिवितान ह्यो वस्तू वरवीं आदावान हें पातक केलें. गार्डन ऑफ इडनांत ह्या 3 वस्तू वरवीं ताणें हें पातक केलें. आदाव आनी एव कसलें पातक केलां? जेन्ना देवचार आयलो तेन्ना ताका कुडीची भूक दिली. ती पयली ताळणी जाली. ती कुडीची मोरयाची भायली वोंडावणी, ताचे उपरांत दोळ्यांची ओबी आशा. जे झाड जे आसलें तें तांकां ताच्या दोळ्यान दिसलें, एकूच ताच्या दोळ्यांत गेलें. कित्याक ताका जाय आसली जाणवाय देवाची. कित्याक तें खायत जाल्यार ती देवा भाशेन जातली. देवान तांकां फटोवल्या. देवाक नाका ती देवा भाशेन जावं, देखून तांकां सांगलें ते खाय नाकात म्हूण. आनी देवचारान त्यो ताळण्यो घालून तेन्ना इवेक जाय देवा भाशेन जावपाक जिविताची बळाय. तर तुमी बोदल्यात मनशाक सदांच कसल्यो 3 भाशेच्यो ताळण्यो येतल्योच. जेजूक त्यो अरण्यात 3 ताळण्यो आयल्यो आनी जेन्ना आदाव एवेक त्यो 3 ताळण्यो आयल्यो तेन्ना आदावान तें फळ खालें. तांकां जाय आसलें देवा भाशेन जावंक. तांकां तें फळ बरें दिसलें. तांकां भूक मारूंक जाय आसली जाल्यार दुसरें फळ कांयच नासलें. देवचाराक जाय आसलें ताळणे मनशाक आयल्ल्यो. सदांच आमी पळयता मनशान सदांच 3 भाशेच्यो ताळण्यो येतात. आनी त्यो कसल्यो येतात? पवित्र पुस्तकाचेर अशें बरयलेलें आसा, जेन्ना जेजूक उपास केलो तेन्ना ताका कसली ताळणी आयली?
आणि ती कसली असली? ती कुडीची असली. जेजूक भूक लागलेली कित्याक देवचार ताका कितें जेजू लागीं करूंक जाय नासले? जेजूची ताळणी कसली असली काय? जेन्ना जेजूचो बावतीम जालो जॉर्दान दर्या कडेन ताका कोणें बावतिस्म दिल्लो? जुआवान बावतिस्म दिल्लो ताका. आणि तो स्वर्गा वेलो एक आवाज आयलो, हो म्हजो आपूण बाईचो पूत. जाल्यार ह्या फातरा देवचार म्हणटा, तुम्ही देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातराचे उंडे कर. जेजूच्यान करूंक जाय नासले? देवाचे उतर म्हणटा, जेजूचे उतर जावन आसा आयज, काल आणि सदांकाल. म्हाका कशी ताळणी येतात जेन्ना हांव भावार्थी जाता, जेजूचेर भावार्थ दवरता, हांव एक नवी रचना जाता. आतां हांव कोण जाता? जेन्ना हांव जेजूचेर भावार्थ दवरता तेन्ना आतां देव कोण जाता म्हजो? तो म्हजो बाप जाता. हांव एक पूत आनी दूताची जाता. ह्या वेळार देवचार कितें करता? तो म्हणटा, तूं खरेंच पूत आनी धूव रे? तेन्ना आमचो स्वर्गीचो बाप, आमचो पाय, तो आमकां कितें कमी करतलो? आमचो संवसाराचो पाय आमकां कितें कमी करता? पाव विचारता तेन्ना तो सोरोप काडून दिता. आमी कसली पातकी जावं, आमी जाणव की आमच्या भुरग्यांक कसलेंच वायट करची ना. देवचार कितें भुरग्यांक करता तो आमकां ताळणी घालता. भावार्थी रे तुमी? देवाचे उतराची रिगून रावल्याय. जेजूच्या गायांनी तुमची पेकोवणी जाली आणि तुमकां देवान सगळी भासावणी बोरल्या. खरेंच आमी समजिता देव आमचो बाप म्हूण. तो आमकां खरीच समजिकाय दिता. ताचे आंब्यांक ताणें आमकां अशी शिकवण दिली, जेन्ना आमी वायट ताळ्यो आमच्या जिवितांत येतात, आमी वायट घेता, दुसऱ्यांक नागयता, दुसऱ्यांचे चोदता, दुसऱ्यांची आशा आमी घेता, ते आमकां सगळे वायट ताळण्यो हाडटात. आमकां दुबाव घालतात की आमी स्वर्गीची बापाची भुरगीं. होच दुबाव हो देवचार आमकां घालता. देखून भावा भयणीनो, जेन्ना आमची चुत्राय देवाच्या उतराचेर वयता, जेन्ना आमच्या पवित्र आत्म्याचे उद्देशी देवाच्या उतराची आमी दवरता, तेन्ना ह्यो सगल्यो ताळण्यो आमचे लागीं येतल्योच. आमी केन्नाच फटोवची नात. कितलेय फावटी देवचार आमकां म्हणटा, तूं देवाचो पूत जाल्यार अशें कर, तशें कर. मागीर ताच्या उपरांत कितें आमी करता? जेजू कितें जबाब दिता? तांकां असल्यो ताळण्यो ताका प्रतिपाळ केलो. पवित्र पुस्तकाचेर अशें बरयलोलें आसा, उंड्याचनूच न्हय मनीस जियेना. हाचो अर्थ कितें? म्हूण तुमी आयज उंडे जियेनात. तुमी शीत कडी करपाचें बंद करात, उपाशी न्हिदूंक वचात. असो अर्थ ताचो. आमी केन्नाच खावपाचें न्हय. खरेंच मास दिसांनी उपास करूंक जाय. मास खायना तेन्ना पयशे सांबाळून गरिबांक दिवंक जाय. हाचो अर्थ मनीस जियेना उंड्याच वरवीं. जेजू म्हणूंक सोदता, फकत तुमची चोत्राय खाणा जेवणाचेर दवरी नाकात, न्हेसणाचेर दवरी नाकात. कित्याक जेजू म्हणटा,
मातेवाच्या वर्तमानात 16व्या सरात 30 आणि 3 ओळी. Praise God. You okay, Jonina? देवाच्या राजाची नेमाप्रमाणे जीव आणि ताकाच मानता ते करूंक जावं दी तुमच्या वड्यांतलो ओढ हुस्को आणि सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. जेजू जाणो तांकां कसलोच दुबाव ना. तो आपल्या स्वर्गीच्या बापाची सोडिना. तो ताका नाका. जेन्ना आमी खरेंच देवाची भुरगीं आमी भावार्थी, जेन्ना आमी फकत खाणा जेवणाचेर आमी चोत्राय दवरूंक, आमी आमची चोत्राय कोणाचेर दवरूंक जाय? आमी जेजूचेर ती दवरूंक जाय, ताच्या उतराचेर ती दवरूंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी उतरा प्रमाणे चलता, आमी खरेंच भावार्थी म्हणून चलता. तेन्ना तें उतर आमच्या चालती जिवितांत आमी पाळटा. आमकां हे जिवितांत जाय तें देवान आमकां देव दिवंक सोदता. तो फकत आमकां दिवचो ना, तो आमकां दोब्रादान तिब्रादान इतलें भरतलो की तो जाणो की आमची चोत्राय फकत ह्या संवसाराचेर ना. तो आमकां आपल्या बेसांवांनी भरतलो. तो आमकां व्हडल्या व्हडली बेसांवांनी दिता. आमचें तो आयकता बरे भाशेन. आमी सगळीं समजता की देव आमकां बेसांवांनी भरता. आमकां सदांच देवाच्या जिवितांतल्यान बरें तें मेवतलें. कित्याक तो आमकां ह्या बेसांवांनी भरता. खरेंच आमकां तें बेसांव मेवता तेन्ना आमी तें दुसऱ्याच्या जिवितांत आमी तें मेळपाक आमकां बोड येता. कित्याक आमी जेजूच्या राज्यांत भितर काडटा दुसऱ्यांक आनी ताच्याच घराब्यांक. कित्याक देवान आमकां दिलां तशेंच आमी दुसऱ्यांक तें दिवंक. भोग करून ताचो मोग आनी सोडून ताची बेसांवां. आर्गां तुका जेजू, वखाणी तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. Wow, आर्गां तुका जेजू. यो बरें करून तुका भयणी आमची जोनिना, तुवें काय बरें रिकॅप केलं. प्रेज गॉड. Praise God. जेजू आर्गां, जेजू आर्गां. Thank you, Jesus. Over to you, brother. जेजू आर्गां, जेजू आर्गां. तर आमी लुकाचो 4 विस्वो. Brother can't hear. No, we can hear, Baba. It must be your sound. बाय जोनिना आयकोना? आयकोना सिस्टर? आमकां येता ब्रदर, आमकां येता. Yeah, it must be her sound. आयकोना तुका? आयको येना. आयकोता आतां? मातसो वॉल्यूम मातसो उबार तुजो, वॉल्यूम उबार तुजो. आयकोता आतां? ना. सिस्टर तुजो इको येता, तुज्या इको येता. Praise Jesus. जेजू आर्गां. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. तुवें रिकॅप दितोगूच तूं हांवें कितें म्हणलां तें तूं मागीर रेकॉर्डिंगाचेर आयक ना. तुका आयकोंक ना कितें म्हणलां. That's a good idea, recording at Chaiko. Praise God. She can't hear me now. Praise God. जेजू आर्गां. Sister Jonina, आता आयकोता? No, brother, काय आयको येना. How she's answering you now? This is a miracle. ही जावन आसा एक मिलाद. हांव तुका प्रश्न विचारता, तूं म्हाका जवाब दिताय. Praise God. Praise God. तुम्ही केन्ना मिलाक पळयल्या, लायव्ह मिलाक पळयल्या?
कोण म्हणता आयकना, जेन्ना प्रश्न विचारता ती जबाब दिता सारकी. जेजू कारगा पवित्र आत्मा ताचेर आसा आनी ताचो फेवर ताचेर आसा त्या भाशेन. जेजू कारगा जेजू कारगा. Praise We God. love, we love you, Jonina. Praise God. Praise God. Praise God. तर भाव भयणीनो, आमी लुकाचो 4 विस्फोर आमी ताचेर नियाळ करतले आमी कालच्या बुधवारा दीस. आनी आमी पळयला की जेजूक त्या स्क्रिप्चरा कडेन वचया आमी. स्क्रिप्चरा कडेन या. जेजू कारगा जेजूचे ताळण्यो म्हणटोच आमी तिसरे वडीन आमी वाचला. देवचारान ताका म्हणले, कितें म्हणले जेजूक तिसरे वडीन? देवचारान ताका पात्राचे उंडे कर. पात्राचे उंडे जांक आज्ञा कर. पूण जेजून ताका असो प्रतिपाद केलो, पवित्र पुस्तकार अशें बरोइल्लें आसा, उंड्यानूच मनीस जियेना. Praise God. Sister Jonina, तुका आयकोता आता? Yes, brother. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. जेजू कारगा. तुका देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुवें काय बरो रिकॅप केलोय आनी आतां म्हाका ती उर्बा येयली आतां फुडें वचपाक. पण बरो रिकॅप करिना म्हाका ती सजमणी मेळना कळ्ळें तें कनेक्शन आहा तें. म्हणटच आतां तुवें जो रिकॅप दिलाय सारको सजमणी दिवन तो आतां म्हजोच स्टॉक हांवें तुजे कडसून आयकला. आतां काय बरो म्हाका ती सजमणी मेळ्ळी आनी आतां आमच्यान फुडें वचोंक जाता. तुका चड आनी चड देव बरें करूं. काय करूं जेजू कारगा. तर भाव भयणीनो, आमी ह्या तिसरी आनी चौथी वडीर आमी कालच्या बुधवारा दीस आमी नियाळ केल्लो की हो देवचार येता जेजू कडेन म्हणटा, तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातरांक उंडो जांक आज्ञा कर. पूण जेजू ताका कितें जबाब दिता? तो म्हणटा, पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, उंड्यानूच मनीस जियेना. आनी आमी आतां कालच्या बुधवार दीस आयकला, हांव परतून शिकयना ताजे वयर. आनी आमच्या बाय जोनिनान आमकां परतून ती रिकॅप आवन आमकां सजमणी दिल्यात कितें ती पयली जी ताळणी आयली जेजूची, कोहो ताका ती ताळणी येयली, कोहो ताणें जबाब दिलो आनी कोहो तो जी ताळणी आयली देवचाराची ताणें ती नश्ट करून उडयली. तर आयज आमी ह्या 5वी वडीर वचया. कोण वाचता म्हाका 5वी वड? गो जोनिना. येस. मागीर देवचारान ताका एका उंच जाग्यार व्हेलो आनी एकेच घोडयेक भितर संवसारांतली सगळीं राजां ताका दाखोवन म्हणलें, ह्या सोगल्यांचेर podvi आनी ताची mhoima हांव तुका दितलो, कित्याक म्हजे स्वाधीन हें केलां आसा आनी म्हाका कशें आसा ताका हांव तें दितां. जेजू कारगा. जेजू कारगा. तर ही 5वी आनी 6वी वडीन आमी वाचता की पयली ताळणी जाल्या उपरांत आनी जेजून ताका पवित्र पुस्तकाचेर जें बरयलेलें आसा तें ताका सांगून तो ती ताळणी पयस केली. तो आतां सैतानाच्या ताळणे पडोंक ना. आनी ताणें कितें म्हणलें? उंड्यानूच मनीस जियेना. आतां देवचार ओगी रावना. तो आतां कितें करता? तो जेजूक कितें करता? जेजूक आख्ख्या संवसारांतली सगळीं राजां ताका दाखयता. जेजूक आख्ख्या संवसारांतली सगळीं राजां ताका दाखयतात. हांव तुमकां विचारूंक सोदतां भाव भयणीनो, जेजू मनीस आसलो. आतां समजा तुमी तुमच्या घरा आहात, तुमी तुमच्या घरांतली भायर वचत जाल्यार तुमच्यान आख्ख्या संवसाराची सगळीं राजां तुमकां दिसतलीं ना. तुमकां फकत तुमच्या फुडें कितें दिसता तें, आनी झाड आसत जाल्यार ताच्या फुड्यान रस्तो पासून दिसचो ना तुमकां. तुमकांच म्हणना म्हाकाय दिसचो ना.
म्हणजे जे आमकां दिसता ते आमचे दोळे जितले पयस वेतात पळोवपाक तितलेच आमकां दिसता, होय की ना? होय. हे 5वी आनी 6वी वडीन आमी वाचता की देवचार जेजूक एका उंच जाग्यार वता आनी एकाच घडीन भितर संवसारांतली सगळी राज्यां ताका दाखयता. म्हणजे कितें? हे ताच्या कुडीन घडना. ताका एके भाशेन तो ताका पवित्र आत्म्या उदेशीन ताका आत्म्यान तो सगळ्यो वस्तू दाखयता. आनी आमी जेन्ना हे वाचता भाव भयणीनो, आमी केन्ना चिंतिना कोणूच एका घडयेन आख्खो संवसारचे राष्ट्र आमच्या हांगातान आमच्या घरा बसून आमच्यान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा जे सगळे दोरी आहा सगळे दिसता आमकां? आमकां दिसचें ना. आमकां दिसचें ना. पूण जेन्ना देवचार ताका उंच जाग्यार व्हरता, म्हणजे उंच जाग्यार ताका जेजू आसलो हाचेर व्हरांत आसलो, ताका थंयसर कोण आपल्या आपल्या ताका पांखाचेर बसून ताका खंय व्हरोंक ना वयर जाग्यार. ताका आत्म्यान सगळीं राज्यां दाखयलीं. आतां हांव तुमकां विचारूंक सोदतां, आमी आतां हांव समजा आतां गोंयांत, आतां समजा हांव खूब 3-4 वर्सां पयलीं हांव बारीन आसतालो. आतां हांगा बसून म्हज्यान बारीन वचूंक जाता म्हज्या मनान? ना. ना. इमॅजिनेशन करूं जाता तूं. वचोंक जायना. इमॅजिनेशन. सिस्टर मारिया सारकें म्हणलें तूं. म्हज्या मनांत म्हज्यान बारीन वचोंक जाता. ज्या जाग्यार हांव पयलो आसलो म्हज्यान त्या जाग्यार वचोंक जाता. कितले फावटी हांव पिक्चर मुवी पळयता, कितले फावटी पिक्चर आय मीन युट्यूबाचेर व्हिडिओ पळयता, टीव्हीचेर कितें पळयता आनी ताचे उपरांत ते सगळें बंद जाल्या उपरांत हांव जेन्ना न्हिदता म्हाका सपनां येना? येता. तेच भाशेन म्हाका ह्या जाग्यार बसोन म्हज्यान खिचोरूय वचोंक जाता. केन्ना कोणाक डिप्रेशन आसत जाल्यार ती कितें जातात? जे 1940 घडले, जे सासूमायन म्हणले, सासूबायन म्हणले, गोरकारान म्हणले, आतां सासूबाय गेलो, अजूनही सासूमायन कितें म्हणलेलें तें सासूबायन कितें म्हणलेलें तें अजूनही आमच्या मनान आहा. जायना? जाता. जाता. तेच भाशेन आमच्या दोळ्यांनी जें पडलां, आतां समजा हांव खंयच्या घरान आसलो, खंयचर बारीन आसलो, खंयचर अमेरिकाक गेलो, मलेशिया गेलो, केन्ना केन्ना म्हज्यान हांगा बसोन म्हज्यान त्या जाग्या कडेन वचोंक जाता कित्याक हांव त्या जाग्यार गेलां. तेच भाशेन जेन्ना देवचार जेजूक एका उंच जाग्यार वता आनी ताका सगळीं राष्ट्रां दाखयता, तो फकत ताका आत्म्यान दाखयता, आपल्या इमॅजिनेशन. सिस्टर मारियान बरें उतर उडयलें. आमचे भाशेन इमॅजिनेशन म्हणजे कितें? कोण जाणो? चिंतना? ना. चिंतना म्हणजे आमचे थॉट्स. इमॅजिनेशन म्हणजे कितें? विचार. कितें? विचार. विचार, isn't it? बरें. बरें. कितें? विजाव कितें? V for victory, विजाव? Yeah, I don't think vision is vision. नो प्रॉब्लेम. आमी मागीर कोंकणी डिक्शनरी काडया आनी मागीर पळोवया ते इमॅजिनेशन. ब्रदर, भावना म्हणजे फिलिंग्स. भावना No. Bhavna is not vision. Vision. Chintop करते आम्ही. कल्पना. No. बरें जे आमी सगळे ताका मिक्स करूया. कल्पना, विजाव आनी मागीर भावना सगळे आमी मिक्स करून ताका एक उतर इंग्लिशीन दिवया, इमॅजिनेशन. म्हणजे आमच्यान एका जाग्यार आमच्यान गोंयां बसोंक जाता आनी आमच्यान बारेन वचोंक जाता. आमच्यान गोंयां बसोंक जाता, आमच्यान पणजे बसोंक जाता आनी आमच्यान मडगांव वचोंक जाता. आमची सिस्टर मारिया आतां ऑस्ट्रेलिया आसा, ती सद्दां रातीक आपली गोंयां येता. देखून ह्या वेळार आतां ती गोंयां आहा. जायना? जाता की ना? आमचे कडेन इमॅजिनेशन आहा. तेच भाशेन देवचारान
जेजूक एक इमॅजिनेशन दिलें, ताका सगळी राष्ट्रां दाखयलीं, कित्याक ताच्या मनान ताका ती ताळणी घातली. आनी पळय कितें करता देंवचार जेजू कितें करता, देंवचार जेजूक आख्खे राष्ट्र दाखयता आनी ताका कितें म्हणटा. ऐकात भाव भयणीनो, हे सगळ्यांचेर पदवी आनी तांची मोहिमा हांव तुका दितलो, कित्याक म्हजे स्वाधीन हे केलेले आसा आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांव तें दितां. भाव भयणीनो, देंवचार जेजूक एक सजमणी व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज हो शॉर्टकट. आमचे भाशेन म्हाका ती उतरां येना अजून, पूण हांव कितें म्हणटा कॉम्प्रोमाइज ताका आमचे भाशेन कितें ताका उतर कितें कॉम्प्रोमाइज कितें म्हणटात आमचे भाशेन कॉम्प्रोमाइज. म्हाका दिसता दुसरे फावटी हांव समजून व्हरोया, समजून व्हरोया, एक सोजमणी सारखे सोजमणी अंडरस्टँडिंग कॉम्प्रोमाइज म्हणटूच देंवचार जेजूक एक कॉम्प्रोमाइज करता, एक सोजमणी दिवंक सोदता. कित्याक तो जेजूक दाखोवंक सोदता, अरे बाबा तूं आनी कितें खुर्सार वेतले रे, तूं आनी कितें मोत्तले रे, तूं आनी कितें त्रास घेतले रे, तुका हांव एक शॉर्टकट दाखयता, तुका एक सोजमणी दाखयता की तूं देवाची खोशी, हांव जाणो तूं ह्या संवसारांत कित्याक आयला, तूं म्हजे नश्ट करूंक आयला, पूण हांव तुजें काम सोंपें करूंक सोदता. तुका कित्याक जाय थंयसर खुर्सार वचपाक, तुका इतले त्रास घेवपाक कित्याक जाय. हांव तुका बाबा हें सोंपेपणी दिता. हे सगळीं राष्ट्रां जी तूं म्हज्या कडसून येवपाक येयलाय, तुका देवान खोशी, तुका देवाची खोशी तुका देवान तुका ह्या सोदीच्या बाबान तुका धाडला ताची खोशी करपाक. कितें ही सगळी जी म्हजी पदवी आहा ह्या संवसारांत चोरून व्हरपाक तुजे कडसून, हांव तुका ती चोरपाक कित्याक त्रास दिता. तूं फकत म्हाका नमस्कार कर, तूं फकत म्हाका नमस्कार, म्हाका फकत म्हज्या पांयां पड आनी म्हाका फकत कितें कर, नमस्कार कर. भाव भयणीनो, हांव तुमकां विचारूंक सोदतां, जेजू ह्या संवसारांत कित्याक येयलो. मनशा आनी देवा मदें एकवट हाडूंक. कितें मनशा आनी देवा मदें एकवट हाडूंक आनी मनशाचे वेले सगळें पातक आपणाचेर घेवन मनशाक स्वतंत्र करूंक. सारकें म्हणलें, पूण तेचे आदीं आनी कितें करपाक येयल्लो. कोणें जेन्ना देवान ह्यो संवसार रचलोलो, ही पदवी संवसाराची कोणाचेर दिल्ली. ताका आनी मनशा कुडाक ही पदवी दिल्ली. जेन्ना देवान हो संवसार रचलोलो तेन्ना देवान ही पदवी संवसाराची ताणें आनी मनशा कडेन जॉयंट पदवी घेतलेली ना, मनशाक मनशाकूच दिल्ली. ताणें फकत मनशाक दिल्ली, होय की ना. जेन्ना ताणें हो संवसार रचलोलो ताणें म्हणूंक ना, अरे बाबा पळय हांव पात्रांव तुजो, ही पदवी म्हजे कडेन आहा पूण हांव तुजे कडेन ती पदवी दिता. ना, देवान तें म्हणूंक ना. ताणें म्हणलें, जसो हांव स्वर्गार जावन आसा पात्रांव, हांव देव जावन आसा स्वर्गार, तुका आतां हांव देव संवसाराचो करता, तुका पदवी ह्या संवसाराचेर दिता. हांव तुज्या वाटेन वचचो ना, हांव ही पदवी तुका दिता. भाशेन भाव भयणीनो, ही सजमणी मेळत जाल्यार आमकां आमचें जें चिंतप आसा, आमची जो संबंद आसा, आमी ज्या भाशेन मागणी करता, हें सगळें बदलतलें. आयकात बरे भाशेन, चोत्राय घेवन आयकात. जेन्ना देवान हो संवसार रचलो, ताणें पदवी फकत मनशाक दिल्ली आनी ताणें सांगलेलें मनशाक, पळय हांव ही पदवी तुका दिता संवसाराचेर, हांव तुज्या वाटेन वेचोना, ही पदवी तूं घे. तूं सगळ्या जानवरांक, झाडांक, जे वारें जे आहा ह्या संवसारांत, ती आख्खी पदवी हांव तुका दिता. कोणूच तुजी पदवी घेवंक पावचो ना, कित्याक हांव स्वर्गार आसा, तुका हांवें संवसारांत तुका पदवी दिल्या. पूण कितें घडलें भाव भयणीनो,
जेन्ना देवान ताका पदवी दिली ताका फकत एकूच सांगलेले त्या झाडाचे फळ खाय नाका ज्या दिसा तू ते फळ खातलोय तू त्या दिसा मोडतलोय होय की ना होय की ना ज्या दिसा ताणे ते फळ खाले मनीस मेलो आदाव मेलो ईव मेली आणि आदाव आणि ईव मेली जाल्यार आमी आयज खंय हा आमी म्हणटा आमी आदावान कडसून येयल्या खंय ती मेलीन की मेलीन ती आत्म्यान मेलीन ऐकात बरे भाशेन भाव भयणीनो ती आत्म्यान मेलीन ती आपल्या कुडीन मरोंक ना आणि देवाक संबंध आमकां धरूंक जाय जाल्यार देवाचो संबंध आमचे कडेन आसत जाल्यार तो जातलो आमचो संबंध फकत आत्म्यान आनी स्वतान इन स्पिरीट एंड इन ट्रुथ होय की ना पण ऐकात बरे भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना तो मेलो आपलो आत्म्यान मेलो ताणे ती पदवी देवचारा कडेन दिली कित्याक आतां ताणे देवचाराचें आयकलें आणि आता जो मनीस मेलोलो आसा फकत त्या मेलेल्या मनशाक देवचाराची पदवी आसा जो मेलोलो आसा आत्म्यान फकत त्या मनशाक देवचाराची पदवी आसा म्हणजे जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमियान दोनी करूंक ना आमी कितलो लोक म्हणटालो बाबा हांवें बाप्तिस्ट घेतला हांव ल्हान आसतना म्हजे कडेन बाप्तिजम सर्टिफिकेट आसा हांवें ती वण्टीर घाल्या बरे भाशेन म्हजी फायलीन दवरल्या देखून म्हाका हांव मेलोलो न्हय पूण भाव भयणीनो हांव म्हजीच खबर सांगता तुमची सांगोना 40 आनी 5 वर्सां हांवें बाप्तिस्ट करून हांव एक मेलोलो मनीस आसलो खूब वावर केलो इगोर्जेन युकेरिस्टीक मिनिस्टर लेक्टर सगळे वावर केलो पूण हांव मेलोलो आसलो म्हज्या आत्म्यान कित्याक जाणय हांव देवाच्या उतराची सोजमणी नासली देवाच्या उतराची सोजमणी नासली ते उतर हांव जेन्ना वाचतालो म्हाका कांय सोजमणी मेळनासली ती हांव सोजमतालो यार हे उतर जेजू आमी वाचता आमी हे हिस्ट्रीचे जेजू 2000 वर्सां पयलीं आयलो तो खुर्सार मेलो कितें तरी जालें हांव आतां क्रिस्तांव हांव म्हजो बाप्तिस्ट जाला हांव इगोर्जे घेता मिसाक करता तेज करता मावणे करता नोवेना करता खूब वस्तू करता खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो हांव म्हजीच खबर सांगता आत्म्यान हांव मेलोलो आसलो कित्याक आजून पासून जेजून घडलेलें खुर्सार ताजी सोजमणी म्हाका मेळोंक नासली आनी देखून हांव एक नवी रचना जावंक नासलो आय वॉज नॉट अ न्यू क्रिएशन पूण ज्या दिसा म्हाका ते सोजमणी मेवली ज्या दिसा म्हाका कळोन येयली की जेजू म्हजे पासत येयलो संवसारा पासत आयलो ते बरें हा पूण म्हजे पासत येयलो हांव एकलोच आसलो जाल्यार ह्या संवसारांत जेजू म्हजे पासत येतलो आसलो म्हणून ती म्हाका ती सोजमणी मेवली त्या दिसा हांवें जेजूक म्हजो सोमियान धोनी केलो जेन्ना ताका सोमियान धोनी केलो आता म्हाका पवित्र आत्मा म्हाका ती सोजमणी येवली पवित्र आत्म्याची आनी पवित्र आत्मा आनी देवाच्या उतराची म्हाका खूब भूक लागूंक लागली ताण लागूंक भाव भयणीनो एक बरी सोजमणी घेयात ज्या दिसा हांव एक नवी रचना जाता जेन्ना हांव ह्या संवसारान येता आमी खंय येता मेलिल्लीं येता आमी आदावाच्या पातकांतल्यान वाडत येता आमी आदावाच्या पातकांतल्यान येता पूण आमी खरें म्हणल्यार आमी त्या मटर्निटी वॉर्डान जेन्ना आमची माय आमी मेलिल्लीं येता आत्म्यान आमी मेलिल्लीं येता आनी कितले फाटी आमकां सांगलां की बाप्तिस्ट केल्या उपरांत आमी एक नवी रचना जाता सगळें बरें जाता पूण हांव तुमकां खरेंच सांगता जेन्ना तूं आनी हांव ल्हान आसतालीं आमकां कितली सोजमणी आहली उतराची ना Did I know Jesus? नो आणि जो कोण म्हजो माद्रीन आनी पाद्री आनी पाय आनी माय आसली ती एक नवी रचना जावंक नासली कित्याक तांकांय इतली सोजमणी नासली म्हणून सगळी जी आहली ती सुरगुबे आहलेली सगळी मेलेली आहली
एक कितें 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 बातिसाचो केलो कितें मिश्टें उदक घातलें, बऱ्यो फुगोट्यो मारल्यो, बरो सोरो घेतलो, बरे चणे खाले, बरे दोस खाली आनी सगळीं घरां गेलीं आनी म्हणलें बरो सामको ताण उडयलो बाटीर आनी जेवण जालें जाल्यार अरे कितें जेवण जालें रे, सारकें ताण उडयलें रे. Yes, correct, brother. होय की ना? Yes. Oy, ते soft भायलो आहे. दोबाचो इतलो बरो केलो आनी देंवचार म्हणटा अरे ही सगळीं जी फेस्तां करतात, मरण मारतात, गोन्नाल मारतात, चणे दितात, सोरो घेतात, हे मुजेच फेस्त करतात मरे, काय बरें फेस्त करतात मरे, ही करूनच ह्या लोकांनी, आमी फेस्त करूनच. पण भाव Right. ज्या दिसा तुका आनी म्हाका उतराची सजमणी मेवली की जेजू तुजे पासत मुजे पासत मेलो, आपले रोगत वारोयले, एक नवी रोचना जालो, नवी रोचना जाली आमी आनी पवित्र आत्मा आमचे भितर येयलो. त्या दिसा सैतानाक आमी भायर घातलो आनी आतां आमी देवाची भुरगीं जाली. Amen, amen. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाली, सैतानाक आमचेर आतां कसलीच पदवी ना, पूण ताका तो एक लॉज, ताका लॉज ना, देंवचाराक लॉज ना, आनी देंवचार ताळणी घालूंक येता. जेजूक ताळणी करून येयलो, जेजू देव, तो आत्म्यान देव, ताका एक मन आसलें, पूण ताकाय सोडूंक ना. देंवचार येयल्लो जेजूक ताळणी घालपाक आनी तो ताळणी घालता तुका आनी म्हाका. जेन्ना आमी खरेंच देवाची भुरगीं जाल्या उपरांत, कित्याक लोक म्हणटा हांवें पातीस घेतला, हांव ही करचेक वता, हांव मिसाक वता, हांव देवाचें उतर आयकता, हांव ह्या भावाच्या बुधवारा ताचे देवाचें उतर तो शिकयता तें आयकूंक येता. देखून म्हाका देंवचार केन्नाच ताळणी घालचो ना. तुका दिसता तो हें भाव भयणीनो? तुमकां दिसता तुमकां दिसता की देंवचार तुका सोडटलो आनी म्हाका सोडटलो? ना. जितलो तूं लागीं वेताय जेजू कडेन तितलो हो तितलो. लॉज नासलोलो दुस्मान ताळणी घालपाक येता. तुमी केन्ना आयकलां लॉज ना रे तुका? लॉज ना रे तुका? कितले फाटी आमी म्हणलां की ना? ओय. पूण ह्या देंवचाराक आमी, ह्या आमच्या सैतानाक कितें म्हणलां आमी केन्ना? ह्या दुस्मानाक आमी केन्ना म्हणलां तुका लॉज ना रे? तो येता, ताळणी घालता आनी आमी म्हणटा वय रे बाबा, ओके, तूं आतां म्हाका शॉर्टकट दाखयताय, बरें हा. तिचो आतां ते म्हणटा आतां 1 म्हयनो लागतलो ती फायल पास जावपाक. अरे तूं आतां म्हाका शॉर्टकट दिता, कितले ते 10,000 दी, तुका हांव 2 दीस सांगला, काडले 10,000 दिले. हे 10,000 कितल्या भिकाऱ्यांक वा कितल्यांक बरे भाशेन देवाच्या राज्यान बरे पडटले आसले. पूण तुका जाय शॉर्टकट. तूं काडटाय पयशे तुज्या बोल्सांतले आनी कोणाक चोरपाक दिताय आनी तूं आतां शॉर्टकट घेताय. तूं समजता की तुजें काम बेगीन जातलें आनी तूं आतां जे पयशे जेजूच्या राज्यांतले आसात ते जे बरे जातले जेजूच्या राज्यांतले ते कोणाच्या चोराच्या हातान घालताय आनी तांकां तूं आतां ताळणीन पडटाय. जाता की ना? येस ब्रदर. कित्याक आमकां सगल्यांक आमचो टायम टेबल आसता, देवाचो टायम टेबल. देव म्हणटा अरे बाबा ताका 1 म्हयनो लागतलो, आसुनी 1 म्हयनो. ताणें सांगला 1 म्हयनो न्ही, ह्या 1 म्हयन्याच्या ह्या 1 म्हयन्यान तूं देवाच्या उतरान घोट राव. तूं देवाची खोशी कर, हांव तुका सगळें करून दिता. 1 म्हयनो लागतलो, लागोनी सगळ्याचो प्रेस सगळो वाडटा, पेट्रोल वाडटा, सिमीट वाडटा, वाडुनी हांव तुका सगळें करून दिता. तूं तुजे फास्ट ट्रॅक करनाका. पूण आमी कितें करता? आमकां जाय 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 ते घातारूय हा, म्हाका जाय जाय, म्हाका जाय जाय. आनी कोण जाय? बारीक व्हंकल जाय. म्हाका सगळेंच जाय, म्हाका सगळेंच जाय. वय की ना? म्हाका जाय आनी म्हाका आतां जाय. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? आमी हांसता. पूण कितले फाटी जेन्ना म्हाका कितें जाय तें म्हाका जाय काल, आतां नाका, फाल्यां नाका, काल जाल्लें म्हाका तें. आनी आमी तें काल जाल्लें म्हणून आतां आमी आमचो शॉर्टकट काडटा आनी देंवचारा बरोबर आमी ते कितें म्हणटात ते भाशेन विसरलो आतां. सजमो काय सिस्टर मारिया कितें म्हणलेली तुवें? सामकें तें 3 उतरां दिल्लीं तुवें.
कॉम्प्रोमाइज करता वय की ना. वय पूण भाव भयणीनो, कॉम्प्रोमाइज जेजू ह्या संवसारान कॉम्प्रोमाइज करपाक येयल्लो ना. जेजू ह्या संवसारान देवचाराक नष्ट करून येयल्लो. ताणे पदवी घेतलेली ह्या संवसाराची, जी पदवी देवान मनशाक दिल्ली ती पदवी देवचारान घेतलेली. आणि जेजू आयल्लो मनीस जावन ती पदवी देवचारा कडसून काडपाक आणि परतून मनशा कुडाक दिवपाक. भयणीनो, जेन्ना देवान हो संवसार रचलो ताणे ती पदवी मनशाक दिल्ली. पूण त्या मनशाक ती पदवी परतून मेळपाक देवान ती देव आसून ती पदवी घेवंक जायनासली. आणि मनशाक केन्नाच पदवी देवचारा कडसून घेवपाक जायनासली. कित्याक सगळी मनशां आतां पातकी जाली आदामाच्या पातका वरवीं. म्हणटच देवाचो मोग पळयात. तो मनीस जाता आणि तो आतां देवाची खोशी करता. देवाची खोशी, आपल्या स्वर्गीच्या बापाची खोशी करता. पूण देवचार ताका कितें सांगता, अरे बाबा तूं आनी कितें करताय रे, तुका आनी कितें हो संवसार घेवंक जाय, हांव तुका संवसार दिता रे बाबा, तुका हांव संवसार दिता. तूं आनी कितें आनी ते खुर्सार वचपाचें, रगत वाडोवपाचें, हें तुज्या बापाचें सगळें आयकोपाचें, तुका आनी कितलें चिंताय रे बाबा. इतलें चिंती नाका, हांव तुका शॉर्टकट दाखयता. तुका आख्खो संवसार दिता. तूं फकत म्हज्या पांयां पड, म्हाका नमस्कार कर आनी हांव तुका हो संवसार दिता. फटकिऱ्या देवचार तूं फटकिरो. भाव भयणीनो, तुमी आयकात. देवचार जेजूक सांगता की तो ताका आख्खो संवसार दितलो, ताका फकत नमस्कार कर म्हूण. तुमकां दिसता की देवचार जेजूक देवचार दितलो, आमी संवसार दितलो आसलो? नेवर. तो फटकिरो. भाव भयणीनो, देवचार जावन आसा फटकिरो. तो ताणे केन्नाच जेजून ताका नमस्कार केल्लो जाल्यार तो केन्नाच जेजूक ती पदवी दिवनासतना रावतलो आसलो. जेजून ताका नमस्कार केल्लोय जाल्यार जेजू केन्नाच करचो नासलो. पूण हांव तुमकां सांगता, जेजून ताका नमस्कार केल्लोय जाल्यार देवचार जावन आसा फटकिरो. तो केन्नाच जेजूक ती ह्या संवसाराची पदवी दिनासतना रावतलो आसलो. आनी आतां कितें, जेन्ना जेजून ताका, हांव तुमकां एक दुसरे भाशेन सांगता, ओके, आयकात बरे भाशेन. जेजून ताका नमस्कार करूंक ना, जेजून ह्या ताळयेन पडोंक ना. पूण हांव तुमकां म्हणटा, समजा जेजू मनीस जावन येयल्लो, ताका ताळणी येयल्ली, ताका भूक लागताली, ताका ताण लागताली, ताका जे तुका दूख वखता कोण तुका माकोड कोणें तुका धोदो कितें वायट म्हणलें, ताका कितें म्हणलें जाल्यार तुका दूख भोगना, जेजूक वायट दिसना आसलें? होय, तो मनीस आसलो. ताका एक पाटी तो नाजरेत गांवांत गेलो, सिनोगोगांत, आनी ताणें म्हणलें लोकांक, ताका म्हणलें तुमी कसलेच भावार्थी न्हय, पूण जेन्ना त्या हाच्या टायमार, एलिजाच्या टायमार आसले, सगल्यांक बरें जालें, भायल्या लोकांक फायदो जालो, पूण तुमकां इस्रायलच्या परचेर केलो. आनी तो त्या लोकांनी कितें केलें, जेजू ताका गोट धरलो आनी दोंगरार व्हेलो ताका उडोवपाक. जेजूक दूख भोगोंक ना, वायट दिसोंक ना. तर भाव भयणीनो, समजा, आयकात बरे भाशेन, समजा जेजून देवचाराक नमस्कार केल्लो, देवचार कितें करतलो आसलो? तो देवाची पदवी, ताका म्हणटा डिविनिटी, ती जेजू कडसून डिविनिटी हो ती देवाची पदवी व्हरतलो आसलो आनी ताका आतां त्रासान उडयतलो आसलो. ज्या भाशेन देवचारान आख्ख्या मनशा कोणाक त्रासान घातला, तेच भाशेन तो जेजूक आतां त्रासान उडयतलो आसलो. कित्याक भाव भयणीनो, देवचार जावन आसा फटकिरो. He is a liar. He is a father of lies. आणि समजा भाव भयणीनो, आता दुसरे भाशेन पळोवया. जेजून ताका नमस्कार केलो, ओके, जेजून ताका नमस्कार केलो, आनी म्हूण तो आतां फटकिरो आतां म्हणटा, बरें हांव तुका दिता,
आणि जॉन्सरान जेजूक आपले उतर जॉन्सरान आपले उतर दवरले आणि जेजूक आता ही पदवी पोत्तून दिली केन्ना दिवचो नासलो पण हांव म्हणटा दिली जाल्यार जेजू आमचो सरवंडारा जातलो आसलो ना हांव तुमकां विचारता भाव भयणीनो ना हो ह्या संवसारान आमचो सरवंडार म्हणून येयल्लो आनी आतां तो फकत शॉर्टकट घेतलो जाल्यार आनी देवचारान ताका ती पदवी दिल्ली जाल्यार तो तुजो आनी म्हजो सरवंडार जातलो आसलो ना ब्रदर केन्नाच ना he would never have been our savior देखून भाव भयणीनो आमी आयकोंक जाय की जेन्ना आमकां ताळणी येता जेन्ना आमकां ताळणी येता आनी आमी कॉम्प्रोमाइज करता आमी शॉर्टकट घेता आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना आमी देवाच्या टायमार चलना आमकां जाय आमचो टायम थोडो लोक म्हणटा अरे बाबा म्हाका फकत 50 वर्सां म्हाका 60-70 हा म्हाका जे करूंक जाय आतां म्हाका रिटायर करचे पयलीं जाय भरपूर पयशे म्हज्या बँकेन घालूंक जाय म्हाका तें घर जायच म्हाका तें बाट जायच शेजाऱ्याचें बाट जायच कित्याक म्हजें घर आतां बरी व्हडली पाल आसा पूण त्या शेजाऱ्याक आतां पालास बांदपाक दिवचो ना ताजे म्हाका बाट जाय देखून म्हाका ती जागो जाय म्हाका हें घालपाक म्हजे गार्डन घालपाक आनी भाव भयणीनो कितले फाटी आमी ह्या संवसाराच्या वाटेन वेता आमी संवसाराच्या ताळणीन पडटा आनी आतां आमी देवाची खोशी करिना तर भाव भयणीनो जेजूक ताळणी येयली पूण जेजून कितें केलें जेजून कितें केलें जेजून पातक करूंक ना जेजून पातक करूंक ना आनी जेजून पातक केलें न्ही जाल्यार तो पातका विनी आमचो सरवंडार जावंक पावचो नासलो आनी जी पदवी जेजून देवचारा कडसून घेतली ती घेवपाक तो पावचो नासलो आनी देखून जेजून ही ताळणी जी देवचाराची आसली शॉर्टकट आसलो होय ताका देवान धाडलेल्या ती पदवी पोत्तून घेवपाक देवचार म्हणटा तुका हांव तुका पदवी दिता पूण तूं म्हाका नमस्कार कर पूण ताणें पदवी घेतलेली जाल्यार केन्नाच आमची सरवण जावची नासली कित्याक जेजू एक पातकी जातलो he would not have been the sinless sacrifice आनी भाव भयणीनो जेजून आमचे पासत पातक करिनासतना तो जालो देवाचो मेंढरो आनी आतां ताणें देवाची खोशी केली आतां करिनासतना आमी जी आतां ताजेर भावार्थ दवरता आतां आमचें तारण जाता तर आयज भाव भयणीनो आयज आमकां कितें शिकोण मेळटा आयकात बरे भाशेन जेजूक ताळणी येयली पूण जेजून पातक करूंक ना ताणें कितें म्हणलें देवाचें उतर हें म्हणटा पोवित्र पुस्तकार आतां ताणें 8वे वडीन कितें म्हणलें 8वे वडीन वेच्या पयलीं हांव तुमकां विचारता तुमकां एक सांगूंक सोदतां जेजू ह्या संवसारान येयलो आमची सरवण करपाक तो जावन आसलो देवाचो मेंढरो पातक करिनासलो मेंढरो कित्याक पोन्न्या कोराराचेर देवान कितें सांगलेलें मोजेसाक जेन्ना तुका ती पातकांची भोगसणेक मेळोंक जाय जाल्यार तुवें एका वर्साचो मेंढरो घेवंक जाय आनी ताका कसलोच कितें म्हणटा तें डिफेक्ट नाका कसलेच ताका कांयच कशें म्हणपाचें नो डिफेक्ट और नो एकदम बरो एक वर्साचो मेंढरो आसूंक जाय आसलो फकत तो ताजें बलिदान करूंक जाता ताजें रगत तें म्हाका फावो जातलें नातोर म्हाका तें कसलेंच म्हाका तुमी दिनाकात म्हाका तें मानना तेच भाशेन जेजू जावन आसलो देवाचो मेंढरो पातक करिनासतना ताका ताळण्यो येयल्यो ताका राग येतालो ताका लोकांनी कितलें वायट म्हणलें ताका खुर्सार मारलो पूण तो खुर्सार उमपता कितलो लोक ताका गाय वसोवता ताका नावडो करून तिचो खुर्सार घालता आनी तो कितें म्हणटा
बाबा बोगोस तांकां ते नको ते कितें कोत्तात ते. ते कितें कोत्तात ते. आनी भाव भयणीनो, जेजून खुर्सार केले. आतां आमकां उतराची सजमणी मेवली. आतां आमचें तारण जालें. हाचो अर्थ की आमकां ताळण्यो येवच्यो ना, येतल्यो. पूण जेन्ना ताळण्यो येतात संवसाराच्यो, हाच्यो, ताच्यो, मनशाच्यो, देंवचाराच्यो, जे संवसार आमकां दाखयता, आमी पळयलां जो संवसाराचो मोग करता ताका देवाचो मोग करूंक जायना. जो मनशाक देवाचो मोग करूंक जाता ताका संवसाराची कसलीच आशा ना. जेन्ना आमी खरेंच देवाचेर आमी चोत्राय दवरता, आमी संवसाराचेर करिना, तेन्ना कितें घडटा भाव भयणीनो, आमच्या कोन्या वरवीं, आमच्या जिविता वरवीं, आमच्या उतरा वरवीं, आमच्या स्वभावा वरवीं आमी कितल्या लोकांक जेजूच्या राजान आमंत्रण दिवंक पावता. Praise Jesus. आमी चिंतिना. जेजू ताळणी घेनासतना ताळणी येयल्यो पूण ताणें पातो करूंक ना. देखून तो आमचो सोरवंडार जालो. पूण आयज कितलो लोक हजारांनी लाखांनी लोक आसात जो जेजू वखना आनी तांकां खरेंच जेजूची सजमणी जाय जाल्यार आमी फकत प्रेकोदरा भाशेन वचोंक जाय. अरे जेजू खुर्सार मेलो, घडा 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 घडा. मागीर आमचे नातालांची खबर आयली, पास्कांची बरी सूर मारली तांचे बरोबर. आतां त्या लोकांक जाय आमचो जेजू जाय. म्हणटा अरे हे आमचे भाशेन मरे, आमी तरी इतली सूर मारना, आमी सोदना मारता. पूण हे 40 दीस सूर मारिना आनी 40 दीस जाल्या उपरांत 3 म्हयन्याची सूर मारता. Praise Jesus. ये मांस खायना 40 दीस 40 दीस आनी आतां म्हाका दिसता सगळे जे बोकडे आहात ते मारून उडयल्यात, सगळे दुकर मारल्यात. कित्याक हे जे 40 दीस खावना ते आतां 1 दिसान खावंक सोदतात. Praise God. भाव भयणीनो, आयज ह्या संवसारान आमकां कित्याक धाडल्यात देवान? फकत आमचेंच पळोवपाक? म्हजें तारण जालें, म्हज्या बायलेचें, म्हज्या गोरकाराचें, म्हज्या भुरग्याचें तारण जालें. आमी बरे भाशेन आमचें गोर आहा, आमचें जेवण आहा, आमी इगर्जेक वेता, मीस आयकता, ह्या भावाच्या बुधवाराच्या देवाचें उतर आयकता. आमी सगळीं स्वर्गान येतलीं. दुसऱ्यांचें पडोंक फाल पडोंक म्हाका कांय पडोंक ना. तो शेजारी म्हाका त्रास करता, ताका इफेर्नान वचोनी, म्हाका नाका ताचें कांय पडलेलें. जेजून अशे भाशेन चिंतलें आमचे बसोन? आमी सगळीं इफेर्नान वचपाचीं आसलीं. ताणें हें चिंतलें? केन्नाच ना. तर आमी केन्ना चिंतले हांव भाव भयणीनो? ताळण्यो येतल्यो, लोक आमचेर आड येतलो. बरें केल्यार जाल्यार लोक आमकां वायट उलयतलो. बरें करून बरें सोत बी सांगूंक गेल्यार जाल्यार लोकांक दूख लागतली. अरे वो आनी कोण सांगता आमकां? पाद्री आमकां इतलें सांगिना. वो आनी कोण रे? व्हडलो प्रेगादोर आमकां सांगपाक असल्यो खबरो. पाद्री इतले बरे आमच्या घरा येतात, जेवतात, खातात, मातशी इलें कॉप बी घेतात आनी वो आनी कोण आमकां सांगता? कितले म्हणजे हांव भिसपाक आयकता, पाप साहेबा पासून हांवें किस वेज घेतला पाप साहेबाचो. तो काय म्हाका वायट म्हणिना. व्हडलो बुधवार दीस येता, व्हडले नाटकां सांगतात. वो कोण रे आमकां सांगपाक? Praise God. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच उतरा प्रमाणे चलता, ताळण्यो येतल्योच. कित्याक लॉज नासलोलो दुस्मान आमकां ताळणी घालपाक येतलोच. जितली आमी जेजू कडेन लागीं वेता तितल्यो आमच्यो ताळण्यो वाडटल्यो. पूण आमी ह्या ताळणेन पडनासतना रावपाक आमकां जाय त्या उतराची सजमणी. आमकां जाय तें उतर आमच्या काळजान, आमकां जाय तें उतर आमच्या मनान, तेंच उतर जाय आमच्या तोंडाचेर, आमच्या जिबेचेर. आनी जेन्ना तें उतर आमचे कडेन आहा तेन्नाच की आमच्यान ह्या दुस्मानाचेर जोत घेवंक आमी पावता. We are able to win the victory only through the word of God, through the sword of the Spirit. Amen.
आम्ही बिश्टीन बसली, हा बाबा इतलो ताळणी आयल्या पण हांव केन्नाच पातक करचो ना. तूं पातक करतलोय, मनान करतलोय. Praise God. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां आमचें तोंड उक्तें करून हो जो समन आमचो हा पवित्र आत्म्या उदेशी त्या देवाच्या उतराचेर हा, त्या उतराचेर आमची चोत्राय धरून आतां आमच्यान हें जिवीत सारूंक जाता. बरें, आमी फुडें वसया. ह्या 8वी वडीर या. Tedna Jezun पोर्तिपाल करून ताका म्हणलें, पोवित्र पुस्तकार अशें बरोयल्लें आसा, तुज्या सर्वेस्परा देवाक तूं भोसतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा करतलोय. जेजून कितें जबाब दिलो? सोयतान देंवचार जेजूक म्हणटा, तूं म्हाका नमस्कार कर, हांव तुका हो आख्खो संवसार दिता. आयज देंवचार कितें म्हणटा? अरे बाबा, तूं हे म्हाजें मातशें कितें काम आहा तें कोणाक पयशे दिवंक जाय जाल्यार त्या रेजिस्ट्रार ऑफिस, त्या आदवोगादाक, त्या गव्हर्मेंट ऑफिसान तूं सुमार 5-10 हजार दी. तुजें काम हांव 2 दिसान उडयता, सगळ्यांचें काम सोडटा आनी तुजें काम पयलें करता. आनी तूं म्हणटाय, बरें आहा, म्हजे कडेन हांव घालपाक आहा, म्हजे कडेन खूब पयशे आहात, म्हाका जाय जाय जाय, आयज जाय, फाल्यां जाय. पयशे काडटा आनी दिता. Praise God. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ही ताळमी जेजूक येता, जेजू कितें म्हणटा? जेजू आपलें तोंड उक्तें करता आनी म्हणटा, पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, तुज्या सर्वेस्परा देवाक तूं भोसतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा करतलोय. भाव भयणीनो, समजा जेजून देंवचाराक बुजलोय जाल्यार, देवाक देंवचाराक नमस्कार केल्लो जाल्यार कितें करतलो जेजू? तो आपल्या सगळींच्या बापाचेर हाड घेतलो आसलो, पातकी जातलो आसलो. तुमकां दिसता की जेजूक ही ताळणी येवंक ना? अरे जेजू म्हणटा, अरे म्हाका खुर्सार वचोंक जाय, आतां पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलां, आतां कोण मरतलो आनी तो आतां हांव खुर्सार वचतलें, हांव पातकी जातलो, आतां म्हजो संबंद म्हज्या सगळींच्या बापाशी तुट्टलो. अरे बाबा, आतां देंवचार म्हाका म्हणटा, अरे बाबा तूं आनी ते सगळे गाय असोवपाचे, ते मार खावपाचे सगळें सोड, आतां हांव तुका तो संवसार दिता, तूं फकत म्हाका नमस्कार कर आनी सगळें जातलें. पूण भाव भयणीनो, समजा जेजून देंवचाराक बोजलोय जाल्यार, वॉट इज द मिनिंग? बोजलोय म्हणजे कितें? ताका नमस्कार केल्लो जाल्यार, वर्शीप केल्लो जाल्यार, समजा जेजून देंवचाराक वर्शीप केल्लो जाल्यार, तो आतां आपल्या बापाच्या सगळींच्या बापाचेर हाड घेतलो. ही वूड हॅव डिसोबेड हिज फादर आनी तो आतां पातकी जातलो आसलो. आनी देंवचार केन्नाच आपलें जें उतरां उलयतात, कितले पाटी भाव भयणीनो, देंवचार जें कितें सांगता तो केन्ना करता? तो आपल्या उतराक केन्ना विश्वासी ना. तो जावन आसा पात्रांव, फटक्यारांचो. ही इज द फादर ऑफ ऑल लायज. तो जावन आसा एक फटकिरो. देखून भाव भयणीनो, जे कोण देंवचार आमकां ताळमी घालता आनी जो लोक देवाचेर आड वेता, ती सदांच त्रासान पडटा. कित्याक देंवचार जावन आसा फटकिरो. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, देंवचार जावन आसा जो घेवपी, तो केन्नाच दिना. गॉड इज अ गिवर, डेव्हिल इज अ टेकर. हांव तुमकां एक स्क्रिप्चर दाखयता. जुआचो 10वा विसोर
John. बरें, हे वाचूया. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयला तांकां जिवीत मेळचे खातीर, परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर. तर जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा चोर येता तो फकत चोरूंक, मारूंक उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. आनी चोर कोण? जो तो आमचे घर फोडटा आनी येता तो, जो आमचे पयशे वत्ता तो, जो आमकां दुयेंस हाडटा तो, कोणा जावन आसा चोर? कोण जावन आसा चोर? सैतान जावन आसा तो चोर. तो फकत चोरूंक येता, मारूंक येता, इबाड करूंक येता. आनी जेजू म्हणटा हांव येयला तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर, परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर येयला. He's come to give us abundant life. He's come to give us the whole life. He's come to give us victorious life. तो आमकां एक जोयती म्हूण जिवीत जिवोवपाक येयला. पूण भाव भयणीनो, आमी सदांच शॉर्टकट घेता. आमी सदांच कॉम्प्रोमाइज करता. कित्याक आमकां ते त्रास नाका, आमकां रावंक नाका, आमकां पासियन्स नाका. आमकां जाय आतां, आमकां जाय काल, आमकां जाय आतांच. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां आमचे भितर ही भावना येतात, मीन्स आर डिझायर्स, ताजेवर एक आनीक शिकवण आहा ती हांव फुडले फावटी सांगतलो. जेन्ना आमकां डिझायर येतात, आमकां आमची पातकाय वाडटात. कित्याक भाव भयणीनो, म्हजे कडेन पोन्न्या कोराराचे आमचे बायबल ना, पूण Psalm 37 verse number 4. हांव नका तुमचे कडेन बायबल हा जाल्यार Psalm 37 स्तोत्रां. Wait, I'll get it, brother. 30 आणि 7, 36 बोर्ड 4. ताजेर मातसो एक नियाळ करता. तुमकां हांव सांगूंक सोदता आयज कितें खंय आमच्यान ही जी फटकीरपण आहा ते आमच्यान पयस दवरूंक जाता. आनी आमच्यान आमकां ही जी भावना येतात आमची, ही आतां देवाची खंय जातात आमची भावना. स्तोत्रा, what is it? स्तोत्रां 37 verse number 4. Take delight in the Lord. Yes. Sorvespora asu soglo tuzo संतोष. तुझे काळीज आशेता तितले तो तुका दितलो. जेजू कारगा आमचे भाशेन कितले बरे भाशेन बरयला. पोत्तून वाच मातशी सिस्टर मारिया. Sorvespora asu soglo tuzo संतोष. Sorvespora asu tuzo soglo संतोष. सगलो संतोष. सोरेस्पराशी आसून तुझो सगलो संतोष. ताच्या फुडें तुझे काळीज आशेता, तुझे काळीज आशेता तितले तो तुका दितलो. तितले तो दितलो. भाव भयणीनो, जे पयले वाचला म्हजे भयणीन मारियान, तें आमी करूंक आमी तें चिंतिना. आमकां फकत जाय आमच्या काळजान जी आशा आहा तें आमकां जाय देवान घडलेलें. होय की ना? पूण पयले कितें म्हणटा तो? सोरेस्परा तुजी जावन आसा सगलो संतोष. ते इंग्लिशीन ताका बरे भाशेन म्हणटात डिलायट युअरसेल्फ इन द लॉर्ड. डिलायट युअरसेल्फ इन द लॉर्ड. म्हणटूच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या आज्ञा प्रमाणे चलता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां देवाची खोशी करपाक आमी आतां उर्बेन आसता. आतां कितें घडटा? देव आमच्या काळजान
आपली उर्बा, आपली डिझायर म्हणजे किती? संतोष. डिझायर आशा, राईट? आशा. तर जेन्ना आम्ही देवाच्या उतरान रिगून रावता, आता कितें घडटा? देव आपली आशा आमच्या काळजान घालता. आमची आशा आता संसारची ना जाता, आता आमची आशा देवाची जाता. आता देवाची आशा आणि म्हजी आशा एक जाता. ऐकतात तुम्ही भाव भयणीनो? जेन्ना हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, जेन्ना हांव देवाची खोशी करता, आता देवाची आशा देव म्हज्या काळजान घालता आणि आता देवाची आशा म्हजी आशा जाता. आता म्हजी चोत्राय संसाराचेर वचना, म्हजी चोत्राय म्हजो मोग संसाराचेर वचना, पूण देवाच्या वस्तूचेर वेता. कित्याक हांव देवाचें उतर पाळटा, म्हजी चोत्राय देवाचेर आसा, म्हजो संतोष देवाचें उतर करपाक आसा. आनी आता म्हज्या काळजान जी आशा आसा ती जावन आसा देवाची आशा. God puts his desires in my heart, and now my desires become the desires of God. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Argan tuka Povitr Atmya. Argan tuka Jezuk. Argan tuka Jezuk. हांव भयणीनो, जेन्ना सैतान येता, हांव फकत दुसऱ्या ताळणीचेर आमी नियाल करता ह्या वेळार. आयकतात भाव भयणीनो? आमी कालच्या बुधवारा दीस पयले ताळणीचेर नियाल केल्लो. तो देवचार म्हणटालो तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातरांक उणें कर आनी तुजी भूक मान. आयज तो ताका वयर वता आनी आख्खो संवसार दाखयता. म्हणटा, अरे हांव बाबा तुका आख्खो संवसार दिता, तूं फकत म्हाका नमस्कार कर. पूण तो जावन आसा नंबर 114. Praise God. तो जावन आसा बापाचो 14. इज द फादर ऑफ लायज. तर भाव भयणीनो, देवचार ज्यो ताळणी घालता तो केन्नाच आमकां कितें बरें दिवपाक दिना. तो वता फकत आमचें चोरपाक. आमी पळयलां जुवाचो 10-20 वोट दा. तो म्हणटा, जेजू म्हणटा हांव आयला तुमकां जिवीत दिवपाक. पूण देवचार येयला चोरपाक, नागोवपाक, सगळे आमचे निसंटन करपाक. तो देवचार केन्नाच बरें दिना. देवचार आमचें सगळें व्हरोंक सोदता. तो आमचें निसंटन करूंक सोदता. पूण कितले फाटी भाव भयणीनो आमी हें विसरता. आमी सजमता की अरे बाबा आतां म्हजी भुरगीं ल्हान आहा, फाल्यां हांव रिटायर जातलो, आतां म्हाका म्हजी भुरगीं खंय आतां व्हड जातलीं, खंय ताका हांव शिकवण दितलो, खंय हें जातलें तें जातलें. आतां आमी ऑफिसान कितले फाटी आमी कितें म्हणटात तें कॉम्प्रोमायज करता. कितें म्हणटात तें आमी सजमताय करता. We compromise. समजी काय करताय न्ही? समजी काय? करेक्ट, समजी काय? दुसरे फाटी हांव कोंकणी टू इंग्लिश डिक्शनरी हाडटाच. म्हाका खूब त्रास जाता. No, I was googling it, brother, but it doesn't show anything. I googled it for you. आनी भाव भयणीनो, हांव तुमकां खरेंच सांगता, मातशें वायट चिंती नाकात, पण हांव तुमकां सांगता, हांव गाल्फान आसलो. हांव खंय आसलो? गाल्फान आसलो. आनी हांवें पळयला म्हज्या दोळ्यांनी कितलो लोक जेजूक सोडून दुसरे वाटेर गेला, दुसऱ्या धर्मान गेला. त्या लोकांनी सांगलां तांकां सांगलां हांव तुका पयशे दिता म्हणून, हांव तुका गाडयो दिता म्हणून, हांव तुका प्रमोशन दिता म्हणून, हांव तुका म्हजी बायल कोत्ता म्हणून. तुका एक बायल आहा, तूं एकल्याच दादल्याची बायल जातली, तूं म्हजी बायल जातली, म्हाजे कडेन आनी 3 बायल्यो आहात, तूं 4-4थी जातली, तुका हांव एक पालास हाडटलो. Praise God. जालें मग फेस्त आमचें. आमी आमचो आत्मो देवचाराक विकलो की ना, कित्याक आमकां जाय आमच्या पात्रांव, आमच्या शेका कडेन ताका खोशी करपाक. कित्याक पयशे ताका आमी आमच्या फुडें केले, दिनार फुडें केले. हांव तुमकां म्हजीच खबर सांगता. आयकूंक तयार आहात तुमी? होय ब्रदर. हांव गव्हर्मेंटान काम करतालो. हांव गव्हर्मेंटान काम करतालो 12 वर्सां.
आणि 10 वर्सां जाल्या उपरांत म्हज्या टेबलाचेर तांचे पुस्तक काडटाले, इले पॅम्फलेट काडटाले आनी दवरताले. म्हज्या फुडें एक CCTV घातलेली आनी ते म्हाका तीक जाण म्हणजे फाटल्यान लागले, बाबा तूं कित्याक हें करताय, तूं ये आमचे बरोबर, तुका हें आहा तो हें आमचे खूब आसलें, तुका बरें जातलें, तूं भारेनी जा, हें जा. आनी ते आतां असले पॅम्फलेट सोडटाले आनी हांव जाणो आसलो की ते म्हज्या फाटल्यान लागलेले म्हणून. हांव काडटालो तांचें तें पुस्तक आनी ती ड्रॉन घालतालो. दुसऱ्या दिसा तिसऱ्या दिसा पोत्तून तें आनी 2 वस्तू म्हज्या टेबलाचेर वयरच दवरताले. येतकूच शेकी हांव कांय करिनासलो म्हणून, वाचिनासलो म्हणून त्या लोकांनी म्हजेर एक इल्जाम घातलो, फॉल्स एक्युजेशन घातलें की हांवें वजारांनी लाखांनी दिनात चोरले म्हणून. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार देवाचें उतर नासलें जाल्यार कितें जातलें हांव नको. हांव डिप्रेशनान गेलो, वय खरो डिप्रेशनान, 3.5 वर्सां डिप्रेशनान गेलो. कितलो म्हाका टॉर्चर केलो. आनी खरें म्हणल्यार जेन्ना हें कॉमेस जालें, त्या लोकांनी म्हाका सांगलें, आमी जाणो की तूं चोरताय म्हणून, आमकां प्रूफ आहा म्हणून, ह्या पेपराचेर फकत बरय की तुवें केलाय म्हणून आनी सायन मार. आमी तुका कांय करची ना, तुका फकत आमी तुज्या जाग्यार दवरतले आनी तुका प्रमोशन दितले, पूण तुवें फकत हे लेटराचेर बरोवंक, सायन करून बरोवंक जाय. हांव तुमकां विचारता, हांव नको आसलो की देवान म्हाका विचून काडलेलो आपलें उतर परगट करपाक, पूण हांव त्या दिसा ताळणेन पडलेलो जाल्यार कित्याक ती म्हणटाली इतलें म्हजेर प्रेशर घातलेलो. हांव जाणो आसलो हांव असली कामां करिनासलो म्हणून, पूण हांव नको त्या जाग्यार त्या देशान कितें करूंक जाता, कितलें फॅब्रिकेट करूंक जाता, हांव नको. देव आसलो म्हजे बरोबर. आनी त्या वेळार भाव भयणीनो, हांवें रिफ्यूज केलें. म्हाका टॉर्चर केलो, मेंटली टॉर्चर केलो. कितले म्हाका सुमार 10-12 लोक बसतालो सगळे आदवोगाद बुद्धिगाद डायरेक्टर, आनी म्हाका एक कोदेलाचेर बसून म्हाका सगळे प्रश्न विचार 4-5 फाटी आपोवपाचे आनी म्हजे सगळे भेजो पिड्यार करपाक. ताचे उपरांत म्हाका काम दिनासतना दवरपाक आनी खूब म्हाका त्रास उडोवपाक. भाव भयणीनो, म्हजो देव जावन आसा विश्वासी, ताचे उतर हांवें चिपकून रावलो. हांवें त्या थोड्या पयशां पासत आनी म्हज्या जेजूक सोडून तांच्या धर्मान वचपाक हांवें तें कांय करूंक ना. आयज जेन्ना हांव चिंतता कितें जेजून घडलें म्हज्या जिवितांत, हांव आयज फकत म्हज्या देवाक, म्हज्या जेजूक आर्गां आनी वाखाण दिता, कित्याक ताळणेन पडोंक ना. वय आयज हांव तिचोर सायन मारून त्या पेपराचेर दवरतलें, ती म्हाका म्हणटली तूं चोरलाय, तुवें आतां बरयलाय, तूं आतां एक काम कर, तूं आतां सोड तुजो दर आनी आमचे बरोबर येता, तर तुका आमी भोणकोणीन घालतले. हांव कितें घडटलें आहलें म्हज्या जिवितांत. आनी भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. एक फाटी देंवचार आमकां ताळणी घालता, त्याच्या उपरांत तो आमकां सामको वाऱ्यान सोडटा. कितें जालें जुदासा बरोबर? जुदास सजमलो की ते 30 कॉइन, सिल्वर कॉइन जे आहले, जे ताका पयशे दिल्ले फारिजीवान जेजूक त्रासान घालपाक, ताका बिट्रे करपाक, तो सजमलो की ते व्हडले पयशे म्हणून. पूण जेन्ना ताका सजमणी आयली की तो आतां जेजू आतां फसला म्हणून ताचे वरवीं, तो कितें केलें ताणें? तो गेलो आनी तो फारिजीवान तो म्हणूंक लागलो, हांवें एका एकदम इनोसेंट ब्लड म्हणजे कितें? जेजून कांय पातक करूंक नासलें. आय हॅव बिट्रेड इनोसेंट ब्लड म्हणूंक लागलो. आनी त्या वेळार देंवचार कितें म्हणूंक लागलो ताका, ते फारिजीवान, आमकां कितें पडलां, आमकां तुजे पयशे नाका, आमकां कितें पडलां. आनी त्या वेळार
तेच भाशेन देंवचार करता. एक पाटी आमकां फसयता आनी आतां आमी आमच्या गिन्यानान येता. त्या वेळार आतां ताणें आमकां गेलें फेस केलें आमचें. त्या वेळार म्हणटा म्हाका कितें पडलां तुजें. आनी आतां आमी सुसायड करता. आतां आमी देवा कडसून पयस वेता. आतां आमी आमचो आत्मो विकला देंवचारा कडेन. आतां आमकां परतून येवपाक आतां कसलें तोणूय ना. आतां आमी आत्महत्या करता. आमी सुसायड करता. जुदासान केलें ते भाशेन. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी कितें करचे आदीं चिंतुया. देवान आमचे पासत जेजूक धाडलो ह्या संवसारान आमचें मरण मरपाक. ताणें आपलें रगत वारोयलें. पूण आयज आमी जेन्ना चिंतिनासतना आमी ह्यो वस्तू करता, आमी खंय वेतले ह्या संवसारा उपरांत. देंवचारा बरोबर वा जेजू बरोबर. हाचेर आमी आयज नियाळ करुया. ह्यो जेन्ना ताळणी येतात संवसाराच्यो, हांव तुका हें दितलो, तुका ही बायल दितलो, हो घो दितलो, हे पयशे दितलो, हे बाटा बेसां दितलो, ही गाडी दितलो. तूं फकत तुजो आत्मो वीक म्हजे पासत. तुजी कूड म्हाका वीक. तू म्हाका कितें करूंक दिताय तें दी. हांव तुका खूब पयशे दिता. आमी पडटले हांव गाय, और आमी आमच्या जेजू कडेन घट रावतले. हांव जे म्हाका त्रास येता भोगूंक पडटले हांव भोगतलो. पूण केन्नाच हांव जेजूचे आड केन्नाच वेसना. हो संवसार दिलो जाल्यार हांव केन्नाच जेजूचेर आड वेसना. कित्याक ताणें म्हजे पासत आपलें रगत वारोयलें. म्हाका देवाचो पूत केलो. म्हाका देवाची धूव केली. आनी आतां म्हाका सर्गीचें सूख सासणा भोगूंक ताणें म्हाका फरमायला और निर्मिला म्हाका. देखून हांव केन्नाच जेजूचेर केन्नाच आड वेचना. म्हणून आयज आमी एक हो धाराव घेवया जेजूच्या नांवान. आमेन. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Praise God. Amen. Amen. Baba, Jelena. Praise God, sister. Praise God. Sorvespora sove asa soglo mojo sontos. Moje काळीज आशेता ते तो म्हाका दितलो. मोगळा बाप्पा, दिनवासता तुका आयच्या दिसा खातीर हो वेळ ही शिकवण आमकां आयज पवित्र आत्म्या उदेशी भाव विन्संटाच्या शिकवणेंतल्यान तुजें उतर आमकां शिकोवंक मेळ्ळ्या खातीर. जेजू आमच्या जवळ एकल्या पासत ह्या संवसारांत आयलो. जेजूक ताळण्यो आयल्यो पूण ताणें पातो करूंक ना. तो आमचो सोरवंडार जालो. आयज हजारांनी लोकांक जेजूची ओळख ना. आमचो कायदो जावन आसा. जशें आमचें तारण जाला तशें आमी दुसऱ्यांक तोच जेजू दिवन तांचें तारण जावचे खातीर. ही शिकवण जें कितें आमी शिकल्या आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालून ताळण्यो येता तेन्ना देवाच्या उतराचे समजणे वरवीं ताचे जैत व्हरूंक पावूंक आमी जेजूक गोट रावूंक म्हूण जेजूच्या नांवान हे मागणें आबा बाप्पा हांव तुका उबारतां. आमेन. Amen. 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 Praise God. Amen. Praise Jesus. Brother, recording.